बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दोनिया देवा तुका आमी दिनवासता दिसाच्या दिसा तूं आमकां जायती बरेपणां फावो करता. तुवें आमकां जोणेकल्या जायत्या गुणांनी बोल्ल्या. माचयेर कोला दाखोवपाचो, एक्टींग करपाचो गूण, गायन करपाचो गूण आनी हेर दुसरी वेवस्था करपाचे जावं आर्ट वर्क आनी हेर दुसरी मांडावळ करपाक तुवें आमच्या लोकांक जायत्या गुणांनी देण्यांनी भरल्या. आज मारयेच्यो 7 दुखी हाचे वयर नियाड करूंक आमी वेता. जायतो भार घेवन प्रॅक्टीस केल्या. जायत्या दिसांची तांची येसाय, तांचो वावर, तांचो तोकोस जाला. जें कितें ती सादर करूंक वेतात दुनिया देवा, तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी ह्या तांच्या वावरा वरवीं, कोले वरवीं आमी आमच्या जिवितांत कितें बरें लिसांव आमी घेवं. जशी मारिया तुजी खुशी जिवीतभर तिणें पाळली, तेच भाशेन तुजी खुशी करूंक दिसाच्या दिसा आमी वावरूंक तूं आमकां दुनिया देवा तुजे कृपेन भर. आमकां आदार दिवंक आयलेल्या भावांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जावं बेणान वाजयतले, माचयेची वेवस्था, सावंडाची वेवस्था, लायटीची वेवस्था आनी व्हिडियोग्राफी पळयतल्यांचेरूय दुनिया देवा तुजो आशिर्वाद घाल. आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगाचेर राखणेन सांबाळ. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सगळीं बसुया. सगळ्यांक आमी बरो संदेश तुमी घेतली म्हूण आमी रावता. आनी आमच्या पंगडाक जे माचयेर आपली देवान दिल्ली कला सादर करतली तांकां बरो येस आमी आवडयता. Inez, oh, God, I
आमचो दीस बोल्ले तेन्ना अशें जालें. कुसवा उकडटा तो दोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयलेल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बालकाक सर्वेस्परा मुखार दवरून आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन सांगलोले आसा त्या प्रमाणे कवड्याचे जोडयेच्यो नाजाल्यार पारव्याच्या 2 पिल्यांचो ह्यो समर्पूंक बालकाक जेरुजाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे नवसोनेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. होय, म्हाका पवित्र आत्म्यान तोलीत केला. हांव सरस्वराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय मोचचो ना. बालकाची सुवत करूंक 8 दीस भोवतोच जुद्यो लोकां मदीं भुरगो जायत जाल्यार जल्मा उपरांत 8व्या दिसा आवय बापूय ताका देवस्थानांत व्हरतालो आनी ताच्या लिंगाच्या सांद्याक गाय घालून ताका नांव दिताली. हीच रीत मारयेन आनी जुजेन जेजू थंय पाळ्ळी. सिमिया, आमी आमच्या पुताक घेवन तुजे सोशी आयल्या. होय, आयज ताका 8 दीस भोंवता म्हणटोच आमी ताका देवस्थानांत हाडला ताची सुनूत करूंक आनी ताका जेजू हें नांव दिवंक. दी म्हाका तुज्या पुताक म्हज्या लागीं दी. म्हाका सांगलें तशें हे तुज्या सेवकाक जाल्या शांतीन आतां वचोंक दी. कित्याक स्वर्गां भ्रश्टां मुखार तुवें तयार केली सोडून मुखेल तांतांनी हांवें पळयली. उजवाड इस्रायलाचो तुज्या प्रताप आनी ताचे विशीं म्हणत ते आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसताले. तेन्ना सिमावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताची आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशें कोण कोण ताचेर आड वचूंक ते करूं कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायतींची गुपीत चिंतनां उक्ती जातली आनी एक परसाद तुज्या काळजान आसपास वचतली. ही उतरां आयकूना फुडें मारयेच्या काळजाक भाले कशें तोपले आनी ती अशी उद्गारली, ही जावन आसा सायबिणीच्या 7 दुखींतली पयली दूख. आज म्हज्या पुताचो रस्त्याचो बद्दली जावन आसा. आमचे लागीं घडना व्हडा परबडेन करूं, पूण आमचे लागीं घडटा ते बरी आमी करतली. मामा, मामा, कितें जालें बाबा? आनी असो ताकतीक कित्याक? मामा, तूं जाणाय म्हाज्या सगळ्या इश्टां लागीं मोबायल फोन आसात. एक बर्थडे गिफ्ट कसो म्हाका एक 10,000 दे न्हय. म्हाका एक बरो मोबायल फोन घेवंक जाय. 10,000? आवय गे म्हजी माय, इतले दुडू? बाबा, इतले दुडू हांव खंयचे म्हणून दिवं? तुजो डॅडी दीस आनी रात कोच करून सर्वीस करता. आमचे घराब्याचे उदार कसण करून. मामा, तुजे सदां तशेंच. म्हाका दिवंक तुज्या लागीं केन्नाच दुडू ना. पूण तुज्या त्या दुयेक सियांता दिवंक तुमच्या लागीं जायते आसा. बाबा, तशें म्हणून नाका. आमचे सियांता देवाच्या बोल्यांत वार करता. ताका कॉन्व्हेंटांत शिकोवप दिवंक तुजो डॅडी ओव्हरटायम करून पयशे जोडटा.
तुझे पोस्टांक कोण कसो ते एक वाट जावंक पावली. पुरो पुरो मामा म्हाका आनी तुजें कांयच आयकोंक नाका. हांव जाणा तुमी म्हाका बरी करिनात म्हूण, तुमी फकत सियाळटाक बरी करतात म्हूण. देखून म्हाका ह्या घरांत रावंक नाका, हांवें घर सोडूंक येता. कितें म्हणलें बाबा? कोण सोडून वेताय? पळयात, हे आयज कालच्या भुरग्यांक पळयात. आवय बापाचें दूख सोंसता जाल्यार पळयात. म्हज्या ताज्या बापाय म्हज्या घरकाराक बरें शिकप दिल्लें जाल्यार आयको जाय तें दुडूक दुडूक पावतलो आसलो. देखून भुरग्यांक हांव शिडकायता. हो वेळ तुमचो शिकप करपाचो, न्हय ते कार्टून पळोवन वेळ होगडाय नाकात. तू अशें कोणाक शिकता? कांयच ना जेसन, कांयच ना. तूं आयलोय ती तुजें बॅग म्हजे लागीं ती. तेच वेळो हांव जाणा की म्हजी घरकान म्हाका सारकें सांगना कितें पूण ती पळयता. हांव लोगो हो जस्टीन तिका सोतायता जाल्यार घरान कितें घडटा तें सामकें उक्तेपणी सांगूंक जाय. एक पावट दूद वतलें म्हणटूच उपरांत रडोवन कसलो फायदो? जेसन चल चल, हांवें तुका च्या तयार करून दवरल्या. ती पिवन सुसेगाद जा. उपरांत हांव तुका सगळें सांगतली. बरें जालां. कोणाक म्हणून सोजमा एके वाटेन भितर आसा देंवचार, भायर आयल्यार बेश्टीन झगडी जातली. मामा मामा कशी आसा मामा? आसा बरी बाय. आयज तेरेफेत घरा आयलेशे. तू जाणा मामा, आमच्या कॉलेजाची सिस्टरी रॉस्टिनाच्या स्कॉलान शिकोवंक येतात. त्यो म्हणटाल्यो रॉस्टिन सामको स्कॉलाक येयना म्हूण. देखूनच हांव ताची खबर करूंक आयल्या. आनी आयज ताचो बर्थडे न्हय, तरी हांवें चिंतलें ताका सरप्रायज दिवया म्हूण. बाय कितें सांगा, रॉस्टन म्हणजे एकूय उतर आयकून कळत ना. हांव जाणा मामा, त्या दिसा तूं फोनार सांगताली. देखून हांवें फादर सावयकूय हांगा आपयल्लो आसा. म्हाका ह्या घरांत रावंक नाका, हांवें घर सोडूंक येता. रॉस्टिन, कितें जालां? आयज तुजो बर्थडे आनी तूं घर सोडून वेताय? कित्याक? कित्याक? मामा आई जाणा म्हाका बरी करिना, ती फकत तुका बरी करता. रॉस्टिन, अशें कित्याक म्हणटा तूं रॉस्टिन? कितें जालां? आयज तुजो बर्थडे. पळय, हांवें तुका केक हाडल्या. म्हाका नाका ही केक, हांवें घर सोडूंक येता. घर सोडून जाता? आनी कित्याक? आयज तुजो बर्थडे जावन आसा आनी हांव तितून घर सोडून वचपाची चिंतना कशी आयली तर? ताजो डिमांड आसा पळय. डिमांड? आनी कसलो स्मेला? ताका पळय 10 वर्सांचो मोबायल जाय पळय. आमचे लागीं घडना मुटलेले म्हणून तूं घर सोडून वेता पळय. इतल्याच कामाक लागून तूं घर सोडून वता? तुम्ही म्हाका बरी करिनात, तुम्ही त्या सियाळटाक बरी करतात. ताणे एकूच फोन केल्या पुरो ताका आश्रमांत जाय त्या पावयतात. देखून म्हाका ह्या घरांत रावंक नाका. तुम्ही राहा त्या सियाळटाकूच घेवन. तुझे उलोवप शिवीत आयक पावले. तूं आवय बापायक रेस्पेक्ट दिवंक नको आनी शिवेत उलयलो जाल्यार तुजे रेकूच ताबड मारून करतलो. जेसन सोसणी काय घे. हे बरी उलोवप करूंक तुका बरें न्हय. तर हांव कितें करूं? शिकप ना जावं वॉचमॅनाची सर्वीस करून जोडलेली जोड पावना म्हणून हांवें ओवर टायम करून म्हज्या भुरग्यांक देशूक पांगरूंक दिलें. जेवण घेता कोणें करूंक ना आनी इतलें करून त्या म्हज्या पुताची म्हाका असली उतरां आयकुची पडली. गुड इव्हनिंग एवरीबडी. कशी आसा? गुड इव्हनिंग फादर. आसा बरी. आनी तूं फादर? हांव आसा सुमाराचो. आनी तूं रस्त्यान तुगेच कांयच जावना फादर. कांयच जावना जाल्यार बॅग बा घेवन खंय वता? फादर ताजो आयज बर्थडे. सांगो देखूनच आयला न्हय बर्थडे विश करूं. हॅपी बर्थडे रॉस्टेन. रॉस्टेन, हांव तुका विश करता हात दिवन आनी तूं म्हाका हात दिना. फादर, तो रागार आसा. आपणाक बर्थडे गिफ्ट मोबायल दिवं ना म्हूण. तो घर सोडून वेता खंय. रॉस्टेन, असले आमच्यान कितलेच घेवंक येता. कित्याक भियेला? पण फादर ती म्हाका बरी करिना, ती वच सियाळटाक बरी करता. रॉस्टेन, तशें न्हय तें. दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय सोद दिसना. पळय हांगा पळय, ह्या आश्रमांत कितलीं भुरगीं आसात ती.
ही सगळी भुरगीं अनाथ. हांकां पळय, थोड्यांक हात ना, थोड्यांक पांय ना, थोड्यांक दोळे ना, तांकां आवय बापूय ना, भाव भयण ना, सोयरी दायरी ना. होच तांचो कुटुंब. आनी हांगासरल्यो सगल्यो माद्री भयणी तांचो आवय बापूय. आनी तांतली एक तुजी भयण. जालें फादर, ह्या सगळ्या अनाथ भुरग्यांचो सांबाळ कसो जाता आनी तांच्या जेवणा खाणाचोय दिसपेच कसो जाता? म्हणटात तुय दोंगरा वेली ताळां घेवं शिकता म्हूण. तशेंच कोण ना कोण येवन आदार करता. आनी तूं जाणा, तुजो मम्मी आनी डॅडी म्हयन्याच्या म्हयने पयशे धाडटात ते सिस्टर सिएल्टाक न्हय, पूण ह्या आश्रमाक. ह्या पूण आपल्या फुडें करून ह्या आश्रमांत आसलेल्या भुरग्यांची भूक मारता. तुझ्या बाबा, म्हाका तुज्या तोंडाक तें दुडू नाका. पूण तूं मागता ती वस्त मोबायल हो गरजेचो न्हय. पूण हे असल्यार गरजेक पडलेल्या भुरग्यांक आदार दिवो हें चड गरजेचें. हांव चुकलो म्हाज्या भयणी, म्हाका गुन्या बोगस. देवान तुका बक्षी. हांव चुकलो, तुज्या बऱ्या कामाक हांवें मोल दिवंक ना. बोगोल, संवसारी मोजा मेळटा तसल्यो वस्तूंक बुलोवन हांवें देंवसाराक सांगात दिलो. मामानी धाडा म्हाका गुन्या बक्षात. देवा तुका बक्षू बाबा. तुवें तुजी चूक व्हड करून घेतली म्हणून हो खास हालचाल सोड खुशाल जाली. आयज तान हांव असल्यो संवसारी मोजा मेळटा तसल्यो वस्तू केन्नाच मागचो ना. पूण वयल्यान म्हजो तुमकां आदार करतलो. सांगलोल्यांक, कोण नासलेल्यांक, मरूंक सोडलेल्यांक, मादर ट्रिजान हांची मोगान सेवा केली. देखूनच देवान तिका आज आदाराचो मान फाव केलो. संवसारी वस्तूचेर बरी कुशालकाय दवरलेली ना, पूण जेवण नासलेल्यांक जेवण दिवप, न्हेसूंक नासलेल्यांक न्हेसूंक दिवप, कोळकूट केल्यांक पांघरूंक दिवप ही जाण आसा जण एकल्याक बरी कुशालकाय. आंकोर मारी तुजे शिवाय आनी कोणाकूच मोत दिवंक ना. तुजे कुशे भायर ती चोवूंक ना. तुका कितें जाय तेंच तिणें केलें. आपल्या पुताक संवसाराक न्हय पूण तुका भेटयलो. असल्या गणितांनी सिम्याची बाकी तिच्या कानार सारली. दुखी जाली कोणी, पूण तुजी चाकूर म्हूण ओळखून तिणें ही दूख सोंसली. आमच्या जिवितान तिचे भाशेन संवसाराक न्हय पूण तुकाच आमचें जिवीत सगळ्या परिस्थितींनी भेटोवंक आमकां आयती कर. सुमार सकाळ 2 वरां जाल्ली. देवदूत जुजेक येवन असो उस्कान घालता.
एक देवदूत जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडलो आनी ताणें म्हणलें, पूत बालकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्तान पळोवन वच आनी हांव सांगो पर्यंत तुय राव. तो हेरोद बालकाचो जीव काडून ताची सूत करचो आसा. वय ताची सूत करचो आसा. मारिया, 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 ना. कितें जालें सुसे? मारिया, म्हाका इल्लें उदक दी. मारिया, म्हाका स्वप्नान देवदूत दिसला. कितें? देवदूत तुज्या स्वप्नांत आयलो? होय मारिया, आनी ताणें सांगला. कितें सांगला सुसे? ताणें सांगला बालकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इजिप्ताक पळोवन वच म्हूण. कारण हेरोद पाचार बालकाचो जीव काडून ताची सोद करचो आसा. म्हज्या पुताक अशें घडोवन दिवची ना. चल सुसे, आमी आतांच पळोवन या. पूण सुसे, हे काणकिना दी आमी कशी मेळटली? मारिया, तूं भियेनाका. हो रातचो वेळूच बरो आसा. आमी आतांच पळोवन या. चल या आमी. मारिया आनी जुजे जेजू घेवन पळोवंक वयतात. पूण कशी वयतली तीच तांकां हुस्को जाता. तेन्ना जुजे एक गाडो तयार करता. चल सुसे, आमी तयार आसा. होय, चल, आमी आतांच या. आनी हे पोरी जुजे उठलो आनी बालकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती गाडवार बसून ती इजिप्ताक पळोवन गेली. आनी हेरोद मोलोसोर थंय रावली. इजिप्ताक तान म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्पर प्रोवेदन वळी सांगलोलें उतर पाळून येवचे खातीर हें घडलें. ही जावन आसा सायबिणीची दुसरी दूख. Hey Sam, how are you bro? Sam, म्हाका फोन दिली. हांव B.Ed परीक्षेंत बऱ्या मार्कांनी पास जाला म्हूण. वाव, बरी रे तुका हय? थँक यू सॅम. एकदम बरी खबर. आतां फुडें कितें करूंक चिंतला? सॅम, कितें म्हूण सांगो? 500 जाग्यांचेर हांव इंटरव्यूआक गेलो. पूण सगळ्याक म्हाका न्हयकार मेळटा. कसलो फायदो इतलें शिकून? तुका शिसायनाका इश्टा. पळय, जशी एक मावली आपलें घर बांदता, तें घर बोगर मोडटा, पूण ती आपलो भरोसो सोडिना. तसोच तूं आपलो भरोसो सोडनाका. जेन्ना एक ना एक दीस तूं येसवून जातलो. तें बरें आसा सॅम. नोकऱ्यो मेळपाक लाखांनी लॉन्च मागतात. लाखांनी दुडू तर म्हजे लागीं आसलेले जाल्यार हांव आनी सर्विसो सोदूंक वेतलो आसलो. कसलोय तरी धंदो करून म्हज्या आनी म्हज्या फॅमिलीचें उदारपसण करतलो आसलो. होय, ह्याच कारणाक लागून आमची भाव बोलला गोंय सोडून UK, कारवार आनी हेर जाग्यांनी घेतात. थंय पगार बरें आसा. कित म्हणलें? कित म्हणलेलो? आमच्या गोंयांत काम नाही? अरे कोण सांगत तुका आमच्या गोंयांत काम नाही म्हणून रे? कितू सिरीयस बॉल मरे आमच्या गोंयांत तूं? आनी तुमच्या आमच्या गोंयांत काम ना म्हूण? अरे सोय रे ते सगळे बायले येवन आमच्या गोंयांत काम करून ते पोट भरता. आपल्या भुरग्यांक गांव पोशिता. तूं म्हणटा गोंयांत काम ना म्हणून? कितलीं कामां आसा?
सोय झाला बेकार रावपाची काम ना म्हूण सांगत तो आगो इसाबेल तूंय असलें आनी इतलें तांतीन खंय वताय अरे कित सांगो बा तुका हांव खरे हाऊस वायफ म्हूण मुगे अकावंटार पयशे येताले ते मुरी अकस्मात बंद जाले मरे आतां वयता ऑफिसांत चौकश करपाक मुगे पयशे कित्याक बंद केले ते म्हाका चोवपाक जाय आनी मुगे पयशे तर मात मेळना I will show what they don't know me. They don't know me. I am Isabella, Capitella, Merculiao, the Soframycin, Ekdom Capaz. Very good, Isabel. Isabel, how you want to just another? Baba, tu ali uma kiasi kuikotre. Ye pinguta na mushigoba. Kiskan kitai? Kitai koko. What is Isabel? The next what? हे बरें आसा एक सांग न्हू तूं जिमान बांदला काय कितें बरें मसल आसा न्ही रात बोले बाबा ते बाबा शुगर बारीक झालं ट्रेन सोय आज सोयला दोन सपाटी सोयलो करू तू किती म्हणपाचो अरे मुगे मसल मरे टणटणीत असताले ते मरे सारखे ब्रुसली मॅच जाताले आज तू म्हणटलो ब्रुसली कोण जाय म्हण अरे ब्रुसली रे ब्रुसली and the dragon पण आजकीच सांग रे बाबा आज सगळे बदल न्हय आख्या खुंचाय तेपात पास पडटा खुंचाय तेपात तोंड पडटा खुंचाय तेपात गोंड पडटा आयज आमी सोय बार मारला लागला तेका लागून रे बाबा मातशी बारीक जाल्या सुकावे आनी आतां आमगे हितार दिसार मरे बाबा तेका लागून मातशी भावोक श्रीक जालें सोय ताट पितला मोटा ते सगळें बरें आसा तुका हांवें त्या दिसा बँकी कडेन पळयलो वय गेलो जायते दूड आसा काय कितें सोड ना मुगे पयशे बंद केले मरे जाली खंयचे बँकेन घालता गो स्टेट बँक ऑफ इंडिया गो बँक ऑफ बरोडा आर बाबा बँक ऑफ बारोड न्हय आर तुगे स्टेट बँकूय न्हय पूण बँक ऑफ रिवर मंगवी बँक ऑफ रिवर सुवारी पूण कितू दीस लाग मरे आमी बँक सोदीत सोदीत भोंवता आयज पासून म्हाका ही बँक मेळो ना तुमी म्हाका कोणी आधार पयशाले ही बँक खंय आहा ती म्हाका मातशी सोदून दिशाय सांगशाय खंय बँक आहा ती फादर खंय आहा फादर फादर तूं तर मुगे आधार पावय एकट्या आयकरा दीस मातसो अनाउन्समेंट मारे फादर कोणाक खबर बी आहा जाल्यार मागीर येवन मेळो म्हणून प्लीज रे फादर तुगे पांय पडटा सायबा बोगस आगो बँक ऑफ रिवर म्हणजे बँक न्हय दर्यांत आसता तो न्हंयची देगेर जागो आसता ताका बँक ऑफ रिवर म्हणटा आमी जायते फावटी पिकनीक बांद करतात न्ही Oh, I see. Damn, the Doria they give bank of river. Damn. Go Isabel, dance next. Moje pai. Ali ki tu disamure baba. Imek sodi now. Mando mi tan suvari tan mando mi. Wasu sanata. Sodi pasun zohanya. Moza baku makasamu. अरे कोण झाले फादर अनाउन्समेंट पुन्हा खा सोलोज रे सायबा तेका लागून मरे इली थोडी इंग्लिश करपा जाय नाका येस जाता मुगे भाशेल्या पार Hi, Sam, my friend. कशें आसा? खबर ना मरे तुजी? हो कोण? तुजो फ्रेंड? वय तो म्हजो फ्रेंड रोय आनी तुजो म्हणजे म्हणजे तू हिंदू धर्माचो न्ही रे हांव हिंदू धर्माचो जाल्यार कितें जालें
फादराक जल्मला कित्याक रे हो वेगळो जाल अरे 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 कितें करता रे हिंगा देवानी सुरेश हांव तुमकां त्या दिसा रावलो तुमी आमच्या इता घेतलेले म्हणून तो पत्तोच ना एनीवेज बिलीव्ड विशेस टू यू ईद मुबारक My beloved wishes also. अगो इसाबेल बिलावट म्हणजे तुला बिले किडो आमगरे कोई या हाय फाय इंग्लिश पटाय त्या दिसा मातसो बिजी आसलो हांव आनी तूं रे सुरेश अरे हय म्हाका डेट आसली कोणाक सांगो नाका ना तूं आनी तुजी डेट Wait, I'll call you back. Are? What is everyone doing here? Why are you gathered here? Am I missing out on something? Hi Sam. Hi Ron. Hi everyone. हाय आवय कितें गो इंग्लीश मारताय इंग्लिश मॅडम आणि सुयाय रे कितून इंग्लिश बिंग्लिश ताशिंती अगो बाय तू आमगे माय मास्कोगली सारकी विसरून कितलो आगो ती कोंकणी भास विसरोंक ना जायना ऑमलेट करून खाली Freedom is my birthright. I speak many languages. English, Konkani, Portuguese, to name a few. तीन बस येताय आमगे पुसाकी मोरे Yes, Susie, you're absolutely right. सुसी तू तशें उलयतालेंच न्हू गो कित्याक तूं आतां वयताय न्हय आयलँडार तुजी मावा म्हाका त्या दीस मेळिल्ली तेन्ना सगळी खबर सांगल्या तूं भायर येता आनी कित्याक वचोंक जाय गो वेचेच पडले न्हय हांगा काम करतलो जाल्यार कितल्योच फॉर्मेलिटी आनी कितलेच कायदे ते कायदे आसतात न्हू पूण हे कायदे आमकांच गोंयकारांक भायले येवन रेशन कार्ड वोटींग कार्ड आधार कार्ड सगळेच तांकां सोंपेपणी मेळटा न्हय वय वय आनी आमगे काम करपाक आमकां कचेरीत 10 पावट वाचो पडटा लाग बरोवपाक पडटा आनी आजचो याय आमगे गांवांत आमी भायली जाल्या ओ इजाबेल तू सांगतय ते सारके सीआरजेड बीआरजेड टीआरजेड आमकां सगळे लागतात गोंयकारांकूच खातात भायल्यांचे नेम कायदे लागना तिंका वयताव प्रेशर घालता आनी तांची कामां रोखडीच जातात वाय बाबा आमाश वयता म्हाका खुशी जाता म्हाका कितें काम घालो पयशे तर बरें बरें इसाबेल बरें जाल्यार देव बरो दिसती फादर देव बरो केशा असा बरो वर हालो तूं बरें आसा आनी बरें एक सांगू इजाबेल गेल्या आयतारा दीस हांव शर्माक वतना तुजो मोबायल वाचलो न्हू आनी कितें गाय म्हणल्यार बागा कोणाक वचून मोबायलाचेर उलयताय सगळ्यांक डिस्टर्ब जालो म्हजो शर्मा काय बरो शर्मा तयार केलो हांवें फादर त्या दिसा एकूच दीस फोन हाडलो ऑफिसान म्हाका फोन येवपाक आवडलो न्हय पयशा भांडवल जाल्ली रे तेक लागून कसली पयशांची मांडवळ सगळे मांडवळच घेवन भोंवताय फादर तुगे पयशे कोण दिया रे पूण फादर हांव गोचे मोबायलार मी स्वता उलयता म्हूण कोण सांगनाक रे वयर कपार कोण पावला फादर प्लीज कोण सांगनाका आनी कोले हांव मिसा फोन बी उजार कोता म्हणून म्हाका इगोशे दिसा धाडपाक फोन करतलो मागीर घर बसून ऑनलायन दिसायपा पडटले प्लीज फादर सांगनाका पूण राव रे फादर तूं मिसाक शर्मा सांगताना मात कित्याक पळयतालो कित्याक तूं दुसऱ्या जाग्यार बसलेलें न्हू म्हणजे आतां दुसऱ्या भागात बसपा न्हू फाटीं बसपाचें हांवें कितें कायदो घातलेलो आहा मोबायल इगोर्जेन हाडप ना जाल्यार तूं मोबायल घेवन कशें आयलें इगोर्जेन फादर चूक जाली एकूय दीस हाडो चूक जाली कित्याक बरें चिंता सांग ना ना हांव सांगचो ना हांव सांगना फादर आतां कितें जालें न्हू सांगाता ना
आशीर्वाद दिलो रे फादर. म्हजो आशीर्वाद सदांच तुजेर आसतलो. देव बरें सांगा आता. गुड मॉर्निंग फादर. गुड मॉर्निंग. सुजी, कितें चल्लां नसो? तुमचो बोवाळ कित्याक? फादर, हांव आयर्लंडाक वेता म्हूण रॉयच्या पोटान चाबता. ही इज जेलस ऑफ मी फादर. वायट कांयच ना. तूं परदेसान वेताय तुज्या गोरेब्याचें उदार पासून. जाणाय फादर, भायल्या गांवांनी व्हडल्यो व्हडल्यो सुट्यो आपल्या गांवच्या लोकांक दितात. पूण आमच्या गोंयांत तशें घडना. व्हडल्यो व्हडल्यो सुट्यो आसात त्यो भायल्या लोकांक पयल्यो त्यो सोडटात. वय रोय, हांवें आयकल्या मातशी खबर. पूण ही खबर आयकतकूच म्हाका एक गोडणेचो उगडास आयलो. हेरोद बादशाहान ताणें हुकूम घातलेलो 2 वर्सां आनी खाला आसलेल्या भुरग्यांक जिवेशी मारून. कारण ताका जाय आसलें बालका जेजूक जिवेशी मारलेलो. पूण हे गोडच्या आदीं देवदूतान येवन जुजेक सांगलें, मारेक आनी बालका जेजूक घेवन तो जिवताक पळोवन वचून. आनी जुजे मारेक आनी बालका घेवन जिवताक पळोवन फादर, ही सायबिणीची दुसरी दूख न्हय जेजुताक फळां येताची. वय, पूण फादर, कितलो म्हूण अडचण येवन आमच्या जिवितांत येतात न्ही. रोय सेम असल्यो अडचणी आमच्या जिवितांत येतल्योच. पूण त्या अडचणी आमी फुडो करूंक जाय. आमी देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय. भावार्थ दोंगर आवयता. आमचो भावार्थ देवाचेर गोट आसल्यार आमकां दुस्मान पर्यंत लागचें ना. फादर, आमचो भावार्थ गोट आसा. आमी सगळीं एक. हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान आमी सगळीं एक. फादर, आमी धर्माचेर भेदभाव करतात हें सारकें ना. आमकां क्रिस्तांवांक हें सोबना. आमी आमच्या क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे आमी जिवंक जाय. कित्याक आमी सगळीं एक. फादर, म्हाका तुजे उलोवप खूब मानवता. तूं बरी सोंसोळी दिताय. म्हाका नवीन पुस्तक वाचून खूब खुशी. पूण वेळूच मेळना. तुका आनी खंयचो वेळ मेळटलो? तूं येताय न्ही गो आयलंडान. रॉय, स्टॉप इट आं. चड जालें तुजें. इनाफ इज इनाफ. रिलॅक्स. विसव घेयात. झगडो नाका. रोय, हे मुली तिका सिला मारी नाका. तिच्याय काळजाक दूख जाता. तूं जाणाय, आमचे सायबिणीक 7 दुखी जालेल्यो. तिणें खूब सोंसलें. पूण तुवें सोंसलें तुज्या आनी म्हजे खातीर. आपल्या पुताक घेवन ती पाकांतली सोडूंच्या ती पळोवन गेली. जेन्ना ती इजिप्ताक पळोवन येता तेन्ना तिच्या काळजाक बारो तोपलो. आपल्या पुताक घेवन रातची राती ती पळोवन गेली. फकत तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर. वय फादर, जिवितांत आमचे असल्यो जायत्यो अडचणीचे दोंगर आसतात. दुसऱ्याचेर अनितीचे फर्माण मारून घोळकोडेक घालप, दुसऱ्याक दुमालो दिवप, फटोवन आपल्याच्या नांवार बेटा बसता करप, धर्माक लागून पळोवन वचप, धर्माचेर भेदभाव करप, ऑफिसांत त्रास म्हूण ऑफिस सोडप, गिरेस्तांनी गरिबांक त्रास दिवप, तवनाशी मनशांनी अस्तुऱ्यांचे जिवीत बिबाडप. फादर, हे भासावाची भुरगीं म्हजें मन उक्तें जालें. म्हजो डॅडी परदेसांत भाव करता. तो आमचे बरोबर रावना. ताचो मोग म्हाका मेळना म्हूण हांव सदांच चिंततालो. पूण आतां म्हाका कळोन आयलें की तो आमच्या फॅमिलीच्या उदारपसणाक लागून खूब त्रास काडटा. परत्या बरोबर मोगाच्यान सोडून तो आमच्याच बरेपणा खातीर आपलो जीव जोडयता. म्हाका ताच्या वावराचें म्हत्व कळ्ळें. हाचेर आमचें मत कितें? हाचेर आमी खोल नियाळ करुया. कितलीशीं आमची भाव भयणां ह्या त्रासान पडलेलीं आसात, गुलामपणान जियेतात.
आमची गोंवतणी नदर मारूया आणि ह्या समाजाचे नोश्ट पयस करून आमी वावरुया. जेजूची आज्ञा पाडुया. एकामेकाचो मोग करात. जसो हांवें केला तुमचो तसोय तुमी एकामेकाचो करात. सदांच दुसऱ्याचे बरें चिंतुया आनी आमी एकठांय रावया फकत दुसऱ्याच्या मोगा खातीर. बापा मोगळा आंकवार आमचे माई कितल्यो म्हणून चलयो कितले गोश सोंसचे पडले. हें सगळें तुज्या पुताक जल्माक हाडटा तुवेंच आसा. तुजो देवदूत सांगता तुज्या बाळकाक घेवन इजिप्टाक पळून वच. मारिया भियेता आनी आकांता खरी पूण तुजेर विस्वास देऊन ती लांबडीक इजिप्टाची वाट चलूंक तयार जाता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी कितें घडटा तें आमकां समजना. असल्या परिस्थितीन तुजेरूच विस्वास देऊन आमची फुडलीं पावलां मारूंक आमकां सगळ्यांक आयती कर. जेजूची आवय बापूय वर्साच्या वर्साक 5 उत्सवाक जेरुसलाक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी उत्सवाचे दीस चल्ले उपरांत परतून येताली तेन्ना भुरगो जेजू ते लोकांचे गर्देन आपल्या आवय बापाय कळो नासतना जेरुसल्यान फाटीं रावलो. हय, हें म्हज्या बापाचें घर. हांव म्हज्या बापाच्या घरान रावतलो. तूंय हांव प्रमोचन करतलो. देवाची बरी खबर बुरगटतलो. इतलें म्हणसर जेजू देव मंदिरान सांडटा तेन्ना मारिया सगळींच आबालार जाता आनी अशें म्हणटा, सुजी, आमचो पोट जेजू खंय आसा? मारिया,
तो घोडेक वाटेच्या सांगता बरोबर आसतलो. आमी ताका वाटेर सोदीत सोदीत घरा या. होय, तो आमकां फुडें मेवतलो. तुम्ही माझ्या पुताक जेजूक पळयला? एलिझाबेथ, आमचो पूत जेजूस धाडलो. तुवें ताका पळयला. होय, जायत घोडे. चल, आमी फुडें या. आणि अशें तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती 3 दिसाची वाट चलून आयली. आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातच मारिया सारकीच निराशी जाता. तिच्या काळजाक व्हड दूख भोगता. आपलो पूत सांडलो म्हूण ती अशी रडटा. मारिया, तू निराशी जायनाका. आमी परत जेरुसलेया. तो आमकां जरूर मेवतलो. चल, वेलपिड्यार कोणचोय न्हय. चल या. आनी ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेमाक गेली. आणि तो तांकां देव मंदिरांत मेवलो. शास्त्रामध्ये बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचे आयकतल्या समेस्तांक ताचे गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली. आनी ताची आवय ताका म्हळें, पुटा, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? पळय, कोदिवसके काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालीं. आनी जेजून ताका म्हळें, तुम्ही म्हाका कित्याक म्हूण सोदतात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरान आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात? पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खावतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जानवायेन, पिरायेन आनी कुळपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. म्हज्या जिवितांत हांवें जायते त्रास काडले. भुरग्यांपणी शिकोवप दिवंक म्हज्या गोरकारा फाटल्यान आनी हांवें ह्या संवसारांत एकल्याक दवरून आनी दुसऱ्याक आदवोगाद केलो. ग्रॅण्डमा, तूं अशें सदांच कित्याक चिंताय? ह्या तुज्या म्हातारपणान हांव तुजो आदार जातलो. तुका भिवपाची कसलीच गरज ना. तुज्या तोंडान साखर पडो म्हज्या पुताक. सलमान काडटले ह्या म्हज्या पुताक म्हजें पडोंकूच ना. फोनाक पयलें म्हाका मस्को मारलो. म्हाका दिसलें सुनो येतूं जावं वॉल्टरान बसोन दोनतली म्हणून. पूण कित्याक उपकारता? एकलो म्हणूंक लागलो, मामा तूं कांयच भियेनाका. तुका आमी कांयच दूख दिवचें ना. म्हाका होस्कोटो बसोन उलयलो आनी मागीर कागजाकूच टाप करून फुटयलो. मामी, म्हज्या जिवाक बरें दिसना. कितें जाता अशें दिसता. कितें जाता बाय सांगता तुका? मामी, रेगन म्हज्या भावाक फोन कर न्हय. राव फोन करता. सांग्यात या. तो कितें जाता? भियेना तर. यो बसून. हॅलो हॅलो दिगर. बाबा दिगर. हॅलो.
हॅलो बाबा लिगर. हॅलो. बाबा सांज्याच्या जिवाक बरें दिसोना पळय. मातसो बेगीनूच यो न्हय. मामा म्हज्या घरकाणीचो बर्थडे आयज. म्हाका वेळ ना. बाबा ताणें तुका गोमय म्हणून सांगलां. मामा तें कितें चिंतता? हांव बेकार आसा म्हूण. ताका कॅन्सर जालोलो आसा. आयज ना फाल्यां तें मरोन वेतलें. म्हाका वेळ ना. म्हाका परत फोन करिनाका. कितें जालां मामा? बेगीन येता न्हय. वय बाय येता पळय. हांव जाणाच आसली. तो म्हजो खूब मोग करता. आपले भयणी दूख जालें की ताच्यान केन्नाच पडोवंक जावचें ना. तो जरूर येतलो. वय बाय चल बाबा ताका मातशें बेडरुमांत व्हर. मातसो विसर. सोरी हांवें ताका सांगलेलें ताचो बाब आनी म्हजो पूत येवंक नाकारता म्हणून. तें ताका दूख भोगची नासली. ताका भयणी परस आपले घरकान्नीचो बर्थडे चड व्हडलो जालो. आसूं न्ही खुशाल आसल्यार पुरो. मामा आमी चिंतल्या फाल्यां फ्लॅटान रावंक वचूं. फ्लॅटान आनी तेरेपे? हय फ्लॅटान वेता. तुमी फ्लॅट आनी घेतला तर? आजून घेवंक ना पूण बाराच्या फ्लॅटान रावंक वेता. शानू शानू. येस बाबा. चल सगळे तुजे सुटकेसी घाल. आयजच्यान आमी फ्लॅटान रावंक वेता. फ्लॅटान? आनी ग्रँडमाक सोडून? ना मामा हें तुजें सारकें ना. अरे कितें सारकें आनी कितें वापरें तें तुवें म्हाका सांगची गरज ना. पूण मामा हांव तुमच्या सांगाता घेवंक आनी ग्रँडमा सोडून तयार ना मामा. शानू तुजें आयकून हांव तुमकां विसरना ना. कितें जाला बोवाळ कित्याक? बाबा मामा सांगता आमी फ्लॅटान या म्हणून. तुजे मामा सांगता तें सारकें. एकल्या घराचो देस्पेस करचो पडटा म्हूण तो घर सोडून गेलो. तुका आमचोय फुडार आसा आनी घराचो देस्पेस आनी सान्याचो धुवेचो देस्पेस आमकां करूंक जायना. पूण म्हाका ना. हांव सांगता तें तूं करतलोय नाजाल्यार तूं ताका हात लावचो ना. बाबा आसूं बागाची 2 कापसां केन्नाच बुडत. तांकां तांच्या कुटुंबाचो एक दीस जरूर उगडास येतलो. जे दिसा तांच्या घरांत सूट येतली त्या दिसा तांकां तांच्या कुटुंबाचो उगडास येतलो. मामा म्हाका म्हाजोय फुडार आसा. जरी तर अशें हांवें चिंतलेलें जाल्यार आयज तूं आदवोगाद जावंक पावचो नासलो. सोडलेलें दुडू आयज सांबाळून दवरलेलें जाल्यार आयज लेगीत दोतोर जावंक पावचो नासलो. बाबा सांग भितर वच. बरें गे. पळय सांगयो सांग्याक दुयेंत आसा. ताका केन्ना कितेंय जावंक शकता. ते पासत थोडो वेळ तुमी रावपाक न्हय. उपरांत म्हजें बरें आसा. पूण इतलो देस्पेस कोण करतलो? ताजी किमोथेरपी ब्लड ट्रान्सफ्युजन कोत्ता म्हणल्यार मनीस लागतली जाय. बाय हेजर संवसाराक बुडू म्हणल्यार आलमुसा डेकोरेशन आयज म्हजे लागीं आसल्यार फाल्यां तुजे लागीं. तरी पूण तुमी भियेनाका रावा. हेजर ही आनी कित्याक भितर गेली तर? आसतलें कितें तरी सामावलेलें. एक सांग रे साब्यो चोरी तोरी तिणी तुका दुडवाची रास दाखयली जाल्यार तूं कितें करतलो? हेजर तूं कितें करपाचें? नाका नाका तिजें दुडूय नाका आनी तीय नाका. हेजर जरी तर आमी फ्लॅटान रावंक गेली जाल्यार आमकां फ्लॅटाचोय खूब खर्च जातलो आनी शानूकूय हें ना कशी ना वचोन. पूण ह्या घरांत पळया म्हजे लागीं लायफ इन्शुरन्स सर्टिफिकेटी आसा. एक आसा 12 लाखाची जी फुडल्या म्हयन्यान मॅच्युअर जातली. एक आसा 15 लाखाची जी 5 म्हयन्यांनी मॅच्युअर जातली. आनी 10 लाखाची आहा ती 2 वर्सांची. ते भायर घरांत तुमकां डिस्पेस करपाची कसलीच गरज ना. त्या पासून तुमी घरांत रावपाचें वा फ्लॅटान वचपाचें हें तुमचेर दवरलेलें आसा. मामा म्हाका थोडो चिंतपाक वेळ दी. चल हेजर आमी भितर या. लायफ इन्शुरन्स सर्टिफिकेटी पळयल्यात न्हय. म्हाका दिसना की आनी हें घर सोडून बेदिमीत कशी. मामा त्या दुयेंसाक सांबाळून तांकां हांव जोड लागलें न्हय. त्या भयणीक लागून देस्पेस चड जाता जाल्यार म्हाका ओके राव बाय ओके राव.
मनशाचें जिवीतूच तशें दुखा बिले सूख आसना आनी ताच्या बिले गुलाब आसना ते हांव जाणा मामा, पूण ह्या वेळार आमकां तांची गरज आसली, कित्याक म्हाका दिसना चड तेंप काडटली म्हणून. बाय चान्नाच्या उजवाडाचेर आमी हात येवन रावली जाल्यार आमी परतोड काडूंक केन्नाच पावची ना. हांव जाणा मामा, जिवाच्या जालांनी तूं अशी उलयताय म्हणून. वय भुरगीं ल्हान आसतना आमी तांकां वाडोवंक शिकोवंक आमचो गांव वाडयता. जाणटेपणांत ती आमचो आदार जातली म्हणून. तूं कित्याक उकालता? काजार जातूच तिणें बोट सोडून येता. वय मामा, आयज म्हाका कॅन्सर जाला म्हणून, दीस फेस करूंक पडटलो म्हणून म्हजो डॉक्टर बाब घोस सोडून बायलेक घेवन म्हागोड्या रावता. सासूमाय आनी सासूबाय पोसता जाल्यार दुसरो फ्लॅटान रावंक चिंता. आसून दी ती फेलीच आसल्यार पुरो, ती सुखी आसल्यार पुरो. बाय हेजल, मनशाचें जिवीतूच तशें. आयज हांव सदांच शिकतालें. आमचो कुटुंब एक कुटुंब म्हणल्यार एक पोट म्हणून, पूण आमच्या ह्या कुटुंबाचेर नदर मारल्यार लोक एक पोट म्हणटा तें कांयच दिसना. फकत आस, संवसाराची आस, कुटुंबाची आस आनी गिरेस्तकायेची आस. कशी आसा मामा? हांव एकदम बरी आसा. आनी आयज कितें तर सूर्य वस्तूंक ते गुन्यालो काय कितें? मामा, हांव आनी मानच्या घरा रावंक सोदिना. हांव परत हांगा रावंक आयला. आगो, तुका तुज्या घरांत चड डिस्पेस जाता म्हणून भोवाक घेवन भायर गांवांत गेलेले न्हू. कांयच जावंक ना, ताका तुज्या एलास्टिक दुडवाचो वास आयला. बेसन ओके ना न्हय, तश्यो म्हज्यो मस्करो करी नाका. कितल्या आशेचे गो तूं, फोन मारून अद्यापय सांगना. पावले आपलो वाटो व्हरूंक. मामा, हें तुज्या मोगान येवंक ना. पुरो पुरो, म्हाका सगळें समजता. जे म्हजे लागीं आसा ते सगळे तुमचेच. हांव कितें मोतोस फोणान घेवन वेदिली. सारकी उलयली मामा. मामा, तुका दिसना तुजे दोळे उक्ते आसतना त्या पॉलिसीचे वाटे केलेले, मागीर आनी आमचे मदें कित्याक झगडी? कितें म्हणटाय समिरा? वय सावयो, तूं सांगताय तें सारकें आसा. भियेनाका, भियेनात कित्याक? जे म्हजे लागीं आसा ते सगळे तुमचे. सावयो, तुमी फ्लॅटान वचपाचें कितें केलां? मामा, आमी आनी फ्लॅटान वचनात. खरेंच मामा, आमी आनी फ्लॅटान वचनात जाल्यार हांव चड खुशाल. मामा, म्हजी दोतोरीची टिचर म्हाका सदांच सांगताली, आमी जाणटे पिरायेर आमचे जाणटेल्याचो सदांच आदार जावंक जाय म्हणून. बाबा, खरेंच आमी फ्लॅटान वचनात न्हय? खरेंच शाणू, आमी आनी फ्लॅटान वचना. आनी तूं जाणा बाबा, हांव पासून तुमच्या सांगाता रावंक आयला. खरेंच? हांव आतांच वयता आनी सान्या दियाक सगळें सांगता. बरें तर, आतां आमचो एक वट जालो म्हणटच हांव आनी तुमकां तुमी करूंक सोदिना. जे म्हजे लागीं आसा ते सगळे तुमचे. म्हणटच आतांच वांटप केल्यार बरें न्हय? वय वय मामा, आयजूच केल्यार बरें. तूं कितें म्हणटा शमिरा? फाल्यांचो दीस आनी कोणें पयला, आयजच केल्यार बरें. म्हजे लागीं आसात न्हय त्यो 10, 12, 15 लाखाच्यो पॉलिसी. आवय गे, इतल्यो लाखांच्यो पॉलिसीज? वय बाय, त्यो आसल्यो म्हणूनच आयज हांवें संवसारांत जियोंक पावली. ना जाल्यार केन्ना हांव मातयेक घातिल्ली आसली. मामा, ती सगळी खबर सोड. चलात न्हू, आमी वाटेक वया. कित्याक आनी वेळ काडटा? बरें तर. ही आसा 15 लाखाची. ही तुका. तूं म्हजी व्हडली सून म्हणटोस. सावयो, ही 12 लाखाची तुका. आनी हेजर ही 10 लाखाची तुका. आगे, हें कसलें वांटप गे? म्हाका फक्त 15 लाख, तांचे 22 लाख जाले मगे. आनी रेकनाचो वांटपूय आसा. हय, जे म्हजे खोसी आसात दिसता ते प्रमाणे हांवें वांटप केलें. तुज्या 15 लाखाचे हांवें 10 लाखाचे रीण काडलेले आसा. तशेंच तांचे दोनी पॉलिसीचेर 5-5 लाखाचे रीण. कितें? रीण काडलेलें आसा? हांव जाणाताली जोडली आमकां फोणान घालतली म्हूण. सायबा बोगोस, 10 लाख रीण. आगे म्हजे माय.
हांव आतां चड जाली न्हय, हांव जाणाच आसलें तुमी म्हज्या मोगाक न्हय त्या दुडवाच्या मोगाक म्हजेशीन रावंक सोदता. म्हज्या भुरग्यानो, तुमची गिरेस्तकाय म्हणल्यार तुमचे हात आनी तुमचे पांय. सान्याक कॅन्सर जाला म्हणून तुमी कूस मारूंक सोदताली, ताका बसूंक पडटात म्हणून तुमी थंय कोण सोडून चलया सर, आमी चलया. LICचे लोक काढून तुवें म्हजो इलाज केलो. आतां म्हाका कोण आसा, म्हजो सांबाळ कोण करतलो? तुजो पूत सांडलो म्हूण जाणा जावन मारिया उचांबळ जाता. तिका थार लागना. आपणाची जबाबदारी पाळूंक ती हारपीट जाता. त्रासा अडकळीची पर्वा करिना, पूण सांडलोल्या आपल्या भुरग्याक कशेय भाशेन ती सोदून काडटा. आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी सांडटा, जायते फावटी आमची भुरगीं सांगतात. असल्या परिस्थितीन आमची जबाबदारी सांडलोल्यांक सोदूंक आनी तुजेशी हाडूंक आमी वावरूं शिकूं. खुर्साची वाट जेजू चलतालो तेन्ना वाटेर ताची आवय भेट्टा. आवयची नदर जेजूचेर पडटच एकामेकाक पळोवन ती ओगीच उरतात, फुगार जावन रडटा. गोडी ह्या वेळार तिका आंज बोडव्या गाब्रियेलान उच्चारलेल्या उतरांचो उगडास येता जाय की ती गोरबेस जातली आनी एका पुताक पोरसूच जातली आनी जेजू हें नांव तिणें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले आनी ताच्या बापायन दाविदाचें सिंहासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोडाब्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना.
असल्या अगोट गणण्यामध्ये ती आपले ओगेपण सांबाळटाली. आपल्याक बासायला ते देव शांती पावयतलो हाची खात्री तिका आसली. आपल्या पुताक खुर्साचें मरोवंक फर्मोण पडला हे पोरयान जाणो आसतना जैत देवाचें म्हण ती जाणो आसली. सगळोच तालूक जेजूच्या खांदार खुरीस घेवन येता. एक भिकारी कसो कोण एक मनीस थंय उबो आसता. म्हजे खातीर कित्याक रडतात? रडात तुमचे आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर. म्हजे खातीर कित्याक रडतात? हांव तुमचो कोण लागता? हांव एक वाटेचो वाटचो. म्हजे खातीर रडो नाका. रडात तुमचे आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर. जेजू तूं जावन आसाय निरपराधी. तूं कसलोच गुन्यांव नासतना तुका इतली सोजा कित्याक? अस्तोरे सोंतेच उलयली. ओल्या लांकडाक अशें करता जाल्यार सुक्या लांकडाची आनी कितें लागतलें? जेजू आमी तुका मोग करता जेजू. जेजू तूं आमकां जाय जेजू. अस्तोरे म्हजें बरें आसा पूण ह्या मनशाचें कितें केलां? ताच्या जिविताची नदर मारात आनी उपरांत म्हाका जबाब दियात. जेजू ह्या मनशाक आमी वळखूच ना. तो कोण? तुमकां जाणा जावंक हांव कोण तो? तुमकां जाण जावंक जाय म्हजी जिविताची कथा. तर आयकात, म्हजें नांव सावयो. ल्हानूच आसतना म्हजी माय बाय एक ऑप्शन जावन सोंपली. हांव एकसुरा जालो. म्हजे चुचुरे पळोवन आमच्या गांवच्या पाद्रीगारान म्हाका आदार दिलो. म्हाका वाडयलो आनी शिकयलो. हांव एक समाज सेवक वावुरतालो. दुसऱ्यांक आदार करतालो. आनी एका दिसा म्हज्या बऱ्या नशिबान म्हाका 50 लाखाची लॉटरी लागली आनी हांव एक गिरेस्त दिसलो. कितें? तूं गिरेस्त? तूं पळोवंक दिसता भिकारी कसो? दिसतलोच हांव. कारण तुमच्या असल्या लोकांनी म्हाका भिकारी केला. आमी तुका भिकारी केला? आनी तो कसो? तुमकां जाणा जावंक जाय? तुमकां जाणा जावंक जाय म्हज्या जिविताची कथा? चड पळयात. कसलो सायबो फडकार मेवलो देव जाणा. ताका गोचे कांयच पडोन वचोंक ना. फकत दुसऱ्याक आदार दिवंक पडलो. ताका आपली गोरकां आनी खूद आसा म्हूण खबर पासून ना. फकत दिवणीची लुटप. खंय पावलो कोण जाणा. हांव ह्या घरांत कामाक लागला जायतीं वर्सां जालीं. आमच्या बाबा सालूक लागून हांव आसा. बेस्ट मनीस सारको बेस्ट मरे. पूण गे बाय येवचाय व्हडली येवचाय. एकमेकांक वखूंक आसा म्हूण कोण जाणा. तो सारको उदार आनी ती ऑपोजीट म्हणजे चामट. तू कोणाची खबर करताय? बाय तुगे खबर करू नका. ते आमचे शेजारी ना न्हू तेगे खबर करता. एक नंबर चामटे. एक पासून पयसो मोडटी न्हू मुगो. चामट्यामध्ये विचून गेले चामट सारखे. हांव तेरे सारखे दूध आमची पाट न्हू तू
उदार तू उदार तू आपणा म्हणून दुसऱ्यांक दिवपी हा बेस्ट मेळी तू आमची काय राव हांवें तुका बाजारात वचून सांगलेलें आनी तूं अजूनय हांगाच आसाय बाय वयता बाय गेलो लेमडो चमचा म्हज्या गोरकाराचो चमचा आनी लेमडो म्हजो पूत रॉनी खंय गेलो तर लॅपटॉप घेवन रुमान बसलोलो रॉनी आयज हांव चड खुशाल म्हजे लागीं सगळें आसा देवान म्हजें सगळें बरें केलां बरी भलायकी बायल भुरगीं दुडू हें सगळें म्हजेटाय आसा त्या गरीबाचो पकडटलो तांची दूख जल्मता म्हाका तांचे गरजेक हांव सदांच पयलो पावतलो वय तुका फकत गरिबांचें पडलां फकत लोकांचें पडलां आमचें कित्याक पडलां तर काल तुवें शेजारचे फिल्मचो घर मारून जोडूं दिलें आश्रमाक डोनेशन दिलें पिड्यांक इलाज केलें कोणाक नोकरेक वचून दुराचो आदार दिला आमच्या खातीर कितें केलां जेन्ना तूं म्हजी मोगाची गोरकार हें सगळें म्हजें आसा तें सगळें तुजें हांवें तुमकां आयज पासून कांयच फाल्त करूंक ना सगळो म्हजो मोग तुमकां दिला तसोच आमी दुसऱ्याचो मोग करता दुसऱ्याक आमी आदार दिवचो तेन्नाच देव आमचे शाळेंत चलता देव सदांच आमचे लागीं आसा तूं कित्याक बेजार जाताय देव आसा राव येतलो देंवचार आनी कळतलो संवसार होय मामी तुवें तें सारकें कारण जे दुडवांचें रीण देडीन ज्या मनशांक दिल्लें तें कोणूच कळना तें रीण परत फारीक करूंक ते म्हणटात आपूण देडी बोलतोनाच म्हूण वय काम जालें आनी वयस मेलो आनी डॅडीच्या हातांत तेमदालो दिलो रॉनी हें तुका अशें कोणें सांगलां म्हाका पुरी खात्री आसा ते म्हजें चूड म्हाका दितले म्हाका तांचेर विस्वास आसा न्ही विस्वास कसलो विस्वास ताणेंनी तुज्या विश्वासाचे पोशेन गांठीपणाचें वींग पोंपलें तूं तुज्या जिवितांत हारावलो ना अशें केन्नाच घडोवन येतो हांव म्हजें आसलें नासलें सगळें गरिबांक वाटलें म्हाका पुरी खात्री आसा ते म्हाका परत दितले पळय ते म्हाका केन्नाच फोडोवचें ना एक्सक्यूज मी ये पळय आयले तुजी हॅलो कशी आसात तुमी आनी आसा कोण फक्त जेरी कसो आसा तूं सावयो हांव आसा बरो पूण कितें जालें डॉक्टर सावयो म्हाका चड दूख भोगता तुका एक कोणती खबर सांग कोणतीची आनी कसली डॉक्टर सावयो ते दिसा तूं एका आकांताक सांपडलेल्या भुरग्याक रगत घेवन आयलोलो तेन्ना आमी तुजें रगत टेस्ट केल्या उपरांत तुका एड्स जाल्या म्हूण फीट जाला तूं HIV पॉझिटिव्ह हो पळय तुजो ब्लड रिपोर्ट कितें हांव HIV पॉझिटिव्ह म्हाका एड्स जाल्या ना अशें घडोवन येचो ये कशें घडोवन येता दुडू आसलें जायते घडोवन येता तुवें वसुलीची सांगतान मोसो मारून तुका ही पिडा जाल्या आसली जाण तें उदकान बुडोना तशेंच सोट लिपोन उरोना आयज तुजो गूट उक्तो जालो तुका एड्स जाल्या कशें चोराक चल्लो ना हांव जावन आसा निरपराधी हें जावन येचो शी ही आनी कसली लॉस आतां आमकां तोंडाक रोपडें घालचें पडटलें सावयो हें हांव कितें आयकता हांव तुका सदांच एक बरो रेस्पेदाचो मनीस म्हणून मानतालो पूण आयज ना डॉक्टर ना अशें जावन येचो कारण हांवें खंयचेय नस्तरी सकाळचा म्हजो कुडीचो संबंद तोडूंक ना हांव निरपराधी हांव तसलो न्हय बरो उगडास आयलो म्हाका डॉक्टर त्या दिसा एका तरणाट्याक एक्सिडेंट जालो तो रोखतान ताचे चुचरे पळोवन हांव ताच्या आदाराक गेलो ताका गाडयेंतलो भायर काडटाना ताचे गाडयेंतले शिशे म्हाका लागून म्हाका घावे जाले तेन्ना
तेन्नाच म्हजे लोकांक तांचे लोक फिक्स जाले. जायत घडी त्या वखदार ती पिडा म्हजे कुडींत रिगली आसतली. कारण हांव आयकोन जाणा थोडेच दीस फाटीं तो मनीस एक सांग सोंपलो म्हणून. शी शी कसलें नाटक, वॉट अ युटर्न. आतां आमकां गांवांत भोंवंक तोंड उलोवंक ना. वय एक जावन एक नाटक सगळे फटी. आपण इनोसेंट म्हणून दाखोवन सोदता मार्केटची दुकान गडोन. मामी हांवें घरांत रावचो ना. मामी हांव तुकाय सांगता, तुकाय पिडा जाय जाल्यार तूं हांगा राव. हांव चल्लों म्हज्या इश्टागेर. राव बाबा, हांवूय येता तुज्या बरोबर. म्हाका हांगा एक मिनीट पासून रावंक नाका. चल मागीर आमी या. नाका, म्हाका सोडून वचो नाका. ह्या वेळार म्हाका तुमची गरज आसा. तुमचे शिवाय म्हजो कोण आसा? कोण आसा? तुवें रीण दिला तांकां आपय. हो डोनेशन दिला त्या आश्रमांनी वचून राव. तुका सदांच तांचे पडलेले न्हय. आतां पळय कोण येता जाल्यार तुज्या आदाराक. चल मागीर आमी या. नाका, तुम्ही वचो नाका. हे घर सोडून हांवूच येता. तुम्ही राहात बरी करून. कसल्या पेक्षा तूं खंय म्हूण वेतलो, खंय म्हूण तुजें पिडार करतलो. डॉक्टर, हांवें जायत्या जाणांक म्हजो आदार दिलोलो आसा. खंयच्याय तरी आश्रमांत हांव वचून रावतलो. दिसता तुका कसले परिस्थितींत तुका कोण आसरो दितलो म्हणून. कोणूच म्हाका आसरो दिना जाल्यार डॉक्टर म्हाका बरी खात्री आसा की तूं तरी म्हाका आदार दितलो म्हणून. हांव तुका जरूर म्हाजो आदार दितलो आसलो. पूण तुका एड्स पिडा जाल्यो न्हय. आय एम सॉरी. कितें? तशें तर तुवें म्हाका दाखयता. ह्या वेळार म्हजो खुरीस उबारूंक कोणूच तयार ना. म्हाका जेजूची याद येता. जेजू कानार खुरीस घेवन चलतना सिरियेच्या सिमांत जेजूक आपलो आदार दिलोलो. पूण म्हाका आदार दिवंक कोणूच तयार ना. तूं कितें? तूं जेजू म्हूण सलमता? ना, हांव जेजू म्हूण चललो ना. ना म्हूण म्हजें जिवीत जेजूक सोय करूंक जायना. म्हाका जेजूची याद आयली तेंच तुमकां सांगलां. इतलेंच न्हय, जेजूच्या खानार खुलीस पळोवन सायबीण माई व्हड दूख भोगली. पूण म्हजे चुचेर म्हज्या घरच्यांक लागूंक ना. बरें तर हांव येता. वॉच, तुमी बरे भशेन रावात. वॉच. दॅट्स गुड रिटर्न्स टू बॅड रमेश. वच पिडा खंयची. आमचे तूं केन्नाच आयकून आसलें न्हू. आतां भोग. जेन्ना उगडास कर आमच्या काजाराचो. ज्या दिसा आल्तारा मुखार पाद्रीन मुखार तुवें सोपूत घेतलो. चुकान तशें दुकान, पिडेन तशें भलायकी. मोर असो म्हज्या सांगाताक आसतलें म्हूण जाल्यार तूं विसरलें ती तुजी कपला. तुजो सोपूत खंय गेलो? पूण एक जावन आतां वसाचें दुयेंस. हांव तुज्या सांगाताक रावल्यार तें म्हाकाय जावं येता. तुवें तें दुयेंस मागोन घेतलां. आतां पळय दोतोर, बरें जालें तुवें आमकां ही खबर घेवपाक. ना तर आमकां पिडा जातली आसली. पळयता कितें? वेता हांव. हें घर म्हजें खरें. पूण तुमच्या मोगा पासून वेता हांव. एका सुण्या पोरी म्हाका धाडय नाका. साक्रामेंताचो घरकार हांव. साक्रामेंताचो घरकार जाल्यार साक्रामेंताची वचून राव. म्हजेशी कित्याक रावता? गेट लॉस्ट. पिडा खंयची नाक खातोले आमचे. वेता तुम्ही बरी करून रावात. आनी Moja sore karat iga au pieta tuka tu loko naka maka tanta sobe mazar viva oi ai जाऊ सौरभ याला मोठ्या बाबागे सिटी मेंता बाप घर सोडून गेला त्यांचा म्हाका काळजात सारको शॉक जालो हा
कितू सोदिल्लो हांवें तेका कितू सोदिल्लो म्हाक तो खंय मेळ्ळो ना तेगे फाटल्यान हांवें तेगे सिरिसूय सोडली आनी हांव आतां सोऱ्या फाटल्यान भुरला जस्ट हे कितें हांव आयकता आयकलोच न्हू म्हज्या जिविताची कथा तुज्या जिविताची कथा आयकून म्हज्या खारसाक दूख भोगता धोको बसलो सारको तर तुमीच सांगात आजून म्हजो कसलो गुन्हा असलो देखूनच जेजू म्हणटालो ह्या मनशाचेर कितें केलां काय म्हणून यो बायले यो सर म्हाका जाय पयलो सर म्हाका दिना जाल्यार तुजो फोटोलो तकलो ए भिकाऱ्या हिंग कितें करता रे आ सालू तू सोरो पियेला कोण तू सोरो पियेता बाबा सावियो बाबा हे तुगे बेस कितें बाबा एका तेंपार हांव व्हड गिरेस्त आसलो म्हज्या घराची दारां सगळ्याक उक्ती आसली ज्या आश्रमांनी हांवें म्हजो आदार दिलोलो तीच आयज ते म्हजे पिडेक लागून घेवंक तयार ना सगळ्यांनीच म्हाका पयस केलो जेजू तूं खंय आसा ह्या वेळार म्हाका तुजो आदार जाय ओय जेजू हांवें सगळ्यांचे चुचुरे केले सगळ्याकूच पावलो दुसऱ्याचो आदार केलो म्हज्या कश्टाचे फळ म्हाका मेळचे बोलले तुका म्हजें कितें वायट दिसलें जेजू तुवें म्हाका ही पिडा कितें फाव केली कारण सोंसतात थंय बागयोन देखून तुजी मजुरी तुका जरूर मेळटली पूण जेजू हें दूख म्हज्यान सोंसून येजो सावियो तूं इतलेंच सोंसून थकलो म्हजे नदर मार म्हजो कसलोच गुन्यांव नासतना हो बारादी खुरीस हांवें म्हज्या कानार घेतलो कांट्याचो मुकूट म्हजी तकलेर घालो खोर त्या वतांतल्यान वाट ठणठणा कितलेच फावटी हांव दोरणी शेवटलो आख्खी म्हजी कूड रक्तान बुडलेली दोर एक म्हज्या रक्ताचो थेंबो हांवें पोरजे कसो वाडयलो हें सगळें म्हाका कित्याक म्हूण फावो जालें काय जेन्ना म्हजो कांयच गुन्यांव नासलो हें हांवें सगळें केलें पोरजेक पातकांतली सोडोवच्याक वस्तुरे न्हू तुमी आयकलें आतां ताच्या जिविताची काणी वय कितली दारूण ती गोठकान कितली दारूण वस्तुरी ती ओय हिगे बायलेक व्हडलो देंवचाय 2 शिंगा देंवचाय हां ती दारून बाबा ती किती हो लोकांचे मात पासून चुचुऱ्यान आसलोली मरे हां पूण हें सगळें पळोवन म्हाका सायबिणीची सात दुखीचो उगडास जालो जेजूच्या कांदार कुरीसून सायबिणी कितू दूख भोगली आसतली हे जावन आसा सायबिणीची चवथी दूख वय सालू जेन्ना जेजू आपल्या खांदार तूं बारादीक खुरीस घेवन येताना तेन्ना ताका ताची आवय मेळटा आनी म्हणली आसा आपले रगत कालुकान पासून वळखता म्हणून पूण आतां सगळें परतेंच एक खास गोरकान आपल्या गोरकाराक वळखना एक पूत आपल्या बापायक वळखना भुरगीं मायलायक लेखीच ना पुरो करात आनी तांचो उगडास काडी नाकात तांचो उगडास काडून म्हज्या काळजाची दूख वाडय नाका ती काळीच नासलेली ती फातराच्या काळजाची सावियो काळजाक दी तूं आनी म्हज्या आवयची देख घेयात जेजू तुवें तुज्या आवयक पळयलें न्ही तेन्ना कित्याक तुका भोगलें ना तूं तिचो जावन आसलो एकूच आपूण बायचो भुरगो तिच्या जाणटेपणाक तूं दिल तिका दितलो आसलो ती
तिच्या जिवितान जायते दूख आयले आनी वो जावन आसा दुखाचो दुसरो अवस्थो ती देवाक शिंता म्हणून कशें तुका दिसना जेजू बाय म्हजी आवय तसली न्हय हें दूख तिका कांयच न्हय बापाची येवजण शार्ती पावोवंक तिणें कितें कितें केलें ना जाय आपल्या नांवाची शास्त्राची शिक्षेची पर्वा करिनासतना ती आग्वारपणाक आवय जाली लोकांच्यो केडण्यो सोंसल्यो आनी इतलेंय करून बाय तुका दिसता म्हजी आवय म्हज्या बापाचेर शीण करतली म्हणून ना परतेंच जाल्यार तिचो भावार्थ म्हज्या बापाचेर गोठ साव्यो तूं वच हांव तुजें सांगता आसा हें म्हाका तिजें आसलें सांगता आनी घोटाय दिता पूण जेजू म्हाका कोणेच घोटाय दिवंक ना म्हाका सगल्यांनीच पयस केलो कित्याक हांवें सगल्या पासत आदार करून म्हाका ही खास कित्याक साव्यो तुजें पोश्ट आनी तुजें दूख निर्फोण जावचें ना तुजी मजुरी तुका शेरूर मेळटली कारण तूं जावन आसाय म्हजो नीज फाटलावदार कुर्साचो भार खांदार घेवन तुजो पूत लोकोत लोकोत तुजी खुशी करून कालवार दोंगर चडटाना आंकवार मारिया आमची माय उजक्यान बरोवन कोणाचीच पर्वा करिनासतना आपल्या पुताक सांगात दिता दूख तिका भोगली पूण आपल्या पुताचो आनी तुजे पोरजेचो हुस्को धरून आपलेंच दूख विसरता आनी पुताक फुडली वाट टाकूंक आदार दिता आमच्या जिवितान आमी पळयता अजाच्या बाराकार चेपलोल्यान आमच्या भावा भयणाक ताचें दूख पयसावंक आनी ताचो भार ल्हव करूंक हुस्क्यान बोल्लोली मनशां आमकां कोर म्हणून आमी मागुया Loca modesi,
खुर्सार मारलो तेन्ना दोनपारचो वेळ जाल्लो. ताच्या गुन्यांवांचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो. जुदेवांचो पातशाय ताचे बरोबर तो खुर्सार उमकळटालो तेन्ना ताचे खुर्सा मुळी ताची आवय उबी आसली. ताच्या आवयची भयण क्लियोफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. तसोच जेजूचो शीस जुवांव थंयसर आसलो आनी जेजूच्या उजव्याक तशेंच दाव्याक आनीक दोगा चोरांक खुर्सार मारलेले. तेन्ना जुदेवांनी हे पळी जेजूच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले. ह्या पात्राचे 4 कुडके करून आमच्या भितर वाटूया. एक वाटो. बाबा तांकां बघोस ते नकळत कितें करतात ते. जेजूच्या दाव्याक आसलोल्या चोरान जेजूक म्हणलें, तू क्रिस्त न्हय, तुका आनी आमकांय सोडय. जेजूच्या उजव्यान आसलेल्या चोरान जेजूक म्हणलें, जेजू तू रायपणाक येतलोय तेन्ना म्हजोय उगडास कर. तेन्ना जेजून ताका परतीपाल केलो. हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हजे बरोबर वैकुंठांत आसतलें. जेजून आपल्या आवयक पळोवन म्हणलें, वस्तुरे हो तुजो पूत. आनी उपरांत जुवांक पळोवन अशें म्हणलें, ही तुजी आवय. दोनपरां ते तिनसाणेच्या वेळार सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सोडलोय. हें आयकून थंय आसलोल्या कांय जाणांनी म्हणलें, अरे तो म्हणटाला ना रे तुमच्या मोठी म्हणत आपण बांधताला म्हणत आता तुझा सोडून काय ना तुझी आता पूत जाल्यार तुकाच निवार. तेच परी धोमशास्त्री आनी जाणटेल्या बरोबर एका मुखेल यादीकान ताची निंदा करून म्हणलें, दुसऱ्यान सोडवली आनी हाचे लागी आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इस्रायलाचो राजा खंय. म्हाका थार लागल्या. हें आयकून तुवें उबो आसलोलो कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यान आलोमे बुडोवन हाडून एके बडयेक लावून ताका पिवंक दिवंक लागलो. शिरको चकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सांबाळले बाबा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव सोपून दिता. अशें म्हणून जेजून आपलो प्राण सोडलो. निराशीपण दुनिया तुवें म्हजेर धाडला. 10 वर्सां मोदल्या काजाराक. निराशी जायना काय. केन्ना
कितलो तेंप जालो हांव भुरग्याच्या देण्याक आशेता. कितली रेतिरा गेली देवा लागीं दिमेर रावंक मागले पूण कांयच ना. पळय मारिना, देवाचो गुण देव जाणा. म्हाका आनी देवाचेर विश्वास ना. हो देव जावन आसा कुड्डो. मारिना, तुका भुरग्याचे देणे दिवंक ना म्हणून तूं देवाक अपमान करताय. समाजाचे नदर बांदून पळय, कितले जाणांक दोळे नासत ते कुड्डेपणान जियेतात. तुका तरी दोळे आसात न्हय. कितले जाणांक जीब नसत ते मोदेपणान जियेतात. तुका तरी जीब आसा न्हय. कितले जाणांक हात पांय नसून पांगलेपणान जियेतात. तुका तरी हात पांय आसात न्हय. इतले सगळं तुका देवान दिला आसतना तरी तूं देवाक अपमान करताय. कित्याक मारिना, कित्याक? कित्याक आयज 10 वर्सां जालीं ताणें म्हज्या कुसव्यान बुरगे रचूंक ना देखून. हाय मारिना, हाय कॅनल, कशी आसात? हाय, व्हॉट अ प्लेजंट सरप्राइज. कशी आसात? येयात, बसात. थँक्यू. तुम्ही कशी आसात? बरी आसात. कितें सांगयो आनी देरेकातूच आमी येता. अरे केन्ना तुका कितें सांग, ह्याच वाटेर वेताली रे. तुमकां गव्हर्नमेंट जाप दिवया म्हणलें. एकदम बरें गेलें तुवें. अरे मारिनाचे मुखामोल सारके दुखी दिसता मरे. खुशाल ना मरे ते. कितें जाणा तूं? कशें आसतलें ताका अजून भुरग्यांचे देणे दिवंक ना न्हू. अरे तुम्ही कितें पिशी जाल्यात? आतां ह्या संवसारान कितले उपाय आसात. ताका दोतोराक दाखयात. नेबल कितल्या दोतोरांक दाखयले पूण कांयच बरें पडना. देव न्हिदलेलो आसा. कशें म्हणो नाका मारिना. देवाचें घर भरलेलें आसा. मारिना आयक, भावार्थान मागतल्यान देवान केन्नाच साडूंक ना, केन्नाच निराशी करूंक ना. सजमले तूं. पळय सावयो, आयज ना फाल्यां जरूर दार उगडटलें आनी जो कोण मनीस भावार्थान चलता न्हय ताका देव केन्नाच साडिना. साव्यो, गांवांत खंयचो? संडे इज अ डे ऑफ ऑब्लिगेशन. क्रिस्तांव मनशांनी 2 आयताराक मिसाक करचो कायदो आसता. विचार तांचे लागीं ह्या वर्साक कितल्या आयताराक मिसाक गेल्या ती? वोय वोय, मिसाक वचोन देवाक घरा हाडलोय तुवें. पॅरिश कावन्सिलांत आनी आसा खंय. उठले सुटले धांवले इगोजेशीं. कोणाक मेळोंक वयता म्हूण कोण जाणा. पळय मारिना, ही जिपेक आड ना म्हणून कांयचें काय उलयना काय. सो कोण आपगोटीच्या कामात निसोड आसता ताकाच त्या बावराची खबर आसता. वोय, देखून घराचे सगळे काम सोडून इगोचे लागीं धांवताय तूं. पळय मारिना, हे तूं उलयताय पण ते देवाक पासून बरें दिसचेना. हे पोरी तूं उलयल्यार देव तुजे मागणे कशें आयकतलो? हे पोरी तुजे आशिर्वाद केन्नाच पडचो ना. पळय न्हू केन्ना तुजी उनी आमगेर भुरगे जावचे ना म्हणटा. तुवेला उलयता उलयता तूं शिमे भायर पावले. वोय वोय, तुजे घरकान्नी कितें म्हणलें म्हण तुका वायट दिसलें. पूण तुजी घरकान हांव इगोचे वेता म्हणून म्हाका नाका जालेलें उलयता तेन्ना तुका मातूय दूख दिसना. मातशी पुरो करात. असली ल्हान ल्हान किजिलां करून घराचो सुसेग पिड्यार करप बरें न्हय. मारिना, लुएलाच्या उतरांनी सोत आसा. आमी दिसा दिसपोटी मिसाक गेल्यार आनी सदांच आयताराचे पासून मीस आयकल्यार एकदम बरें. पूण तुमी आयताराचे पासून मिसाक वचनात. केन्ना आयक आं, म्हाका मरे कितें तरी चुकलां कशें दिसता तुमचे भितर. लॉयला 2 आयताराक मिसाक गेले सारकें. सारकें. पॅरिश कावन्सिलाचे मेंबर जावन पासून ते देवाच्या मोड्यान काम करतात. तरी पूण तुमी दोगांय ताका खेळटात. हें सारकें. म्हाका जाल्यार मात्तूय आवडोंक ना. तुका कोंग ना पूण उगडास धरात. देवाचे खोशे भायर एक गाडी पासून हांगो ना. सोजमली दोगांय. बरें तर आमी आतां वेतात. पूण उगडास धरात. घराचो सुसेग सांबाळून दवरात आनी 2 आयताराक मीस मात आयकोपाचें सोडिनाकात. वेता आमी आं. बरें मारिना. बाय बाय. बरें तर बरें करूं. लॉस केली ताणी आमकां. आतां जाल्यार म्हाका दिसता आमी येता त्या आयतारा दिसाक दोगांय मिसाक या. सकाळचें उठोंक म्हाका वाज येता. तूंच वच. ओ मारिना बाय, कशें आहा? रेवेत अंकल, आमी आसात बरी. तूं कसो आसाय? हांव आसा मामा. जमशें कुर्तेरी. हांगासो आयलोय. कसलें काम पडलें? बाय, आमच्या घरा वयर तुजी मम्मीचो माड आसा न्हू.
ते माळो कितलेंच नांव पडोन म्हजें नोय फुटलें काल नांव पडोन म्हजे वर्कांनीचे फाटीर नवो बसलो आनी तो तकलेर बसलो जाल्यार कितें जाता जाल्यार देव जाणा. पूण अंकल ती लंडनाक आसात न्हय. वय हांव जाणा न्हू बाई देखूनच तुका सांगूंक आयला 3 वर्सां जाली तुजी मामी आनी तुजो भाव लंडनाक गेला. एकूच पावट तरी तो माड तुमी पाडूंक ना आनी ना पुट्टोच आहा तेन्ना उपकार मागता हांव तो माड कातोल्यार बरो. कितें इतल्या वर्साचो माड तूं कातर म्हणटाय हें केन्नाच जावचें ना. ना ना आवय गे म्हजे माय पाड पडो गो तुमचे केन्नाच बरें जावचें ना. 4-5 पडल्या फाटी तकलेर पडलो जाल्यार कितें जावपाचें. लंडनाक गेल्या हूंय थंयसरूच मरो येवंक पावनाकात. कारोलीन आंटी आमच्या घरान घेवन बळ मारची गरज ना. बोवाळ मारिनाका. अगो आतां सिगोरचे लागीं पादवीकाराक सांगून आयला हांव तुमचे कित्याक पाड पडला. तो माड कातरना जाल्यार बरें केन्नाच भोगूंक पावची नात. कारोलीन कित्याक म्हूण बोवाळ मारताय सोंपो साय न्हय सजमवता न्हय तें. तूं आनी हांगा म्हाका सांगून आसतना तूं हांगा कितें करता रे. बरो आसा कितें मरिना लागीं. कारोलीन हें तूं कितें उलयता. अगो म्हाका आनी ताका तूं सोर करताय. अरे बाबा दिस इज मॉडर्न वर्ल्ड. आतां कितेंय जावं येता. पळय तुका सांगता हांव माडा न्हिबान तूं हांगा परत परत येनाका. कारोलीन आंटी तूं कित्याक थंयसर. आय एम टॉकिंग टू माय हजबंड. तो मुगे सगळा मेळटाचो गो. पूण तूं म्हाज्या घरांत आसा. असल्यार कितें जालें हांवूय तुका तेंच सांगता. म्हाका कळना आसतना हो तुज्या घरांत कसो काय म्हणून. चल रे घरा ये आनी तूं ग्रास कर. जरी तूं तो माड काडटना जाल्यार हांव तुका कलेक्टराशी व्हरून तुजेर केस घालतली. चल रे. आगो दवर गो तुजी खबर. हांवूय पळयता कितलें आसा तें. आनी आपलो गो हिरो म्हूण सजमता आनी असले जोड्ड्याची हांव कॅर करता. म्हाका मेळोंक आयलो पळय जोड्डो खंयचो. फादर कसो आसाय. आसा गो बाय बरो. तुमी कशी आसा. आमी आसात बरी फादर. केन्ना मला नांव कितें. आसा फादर. केनत केनत. आयलो कितें जालें. बेगीनूच यो फादर आयला. हय फादर कसो आसाय तूं. आसा रे हांव सुमाराक. जाल्यार केन्ना हांव जाणा एकाच्या देण्याक लागून तुमी जायते उणेपण भोगतात. हे नाका देवाचें घर बदलेलें आसा आनी भावार्थान मागतल्यार देव केन्नाच रित्या हातांनी धाडिना. वय फादर देवान सगळ्याची मागणी पुरी केली. पूण आमकां ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर निराशी करता. मारिना देव आमचें बरें आयकता. आमकां कितें बरें कितें वायट ती ताका बरी खबर आसा. एक सांगात तुमी आयताराची मिसाक बाय येनात. हांवें तर तुमकां पळोवंकूच ना. बिकॉज सोडली बाकी न्हू. ना फादर काय आयतार जालें आमी आवसायेक दिसा घेवना. तुमी घरांत तेस बाग करतात काय ना. पळयना जाल्यार करात. देव तुमचो आशिर्वाद. फादर आयज कितें हे वाटेर गवारे मारले. ना रे हांव मारिनाचेर एक कंप्लेन आयल्या म्हूण हांव हेणे भितर सरलो. कंप्लेन आनी कसले फादर. होय मारिना ते कळोरी नाही. तुझ्या मामीचो माड ताच्या घरात आयला. नाल पडोन नोये फुटोन जायते त्रास जाता म्हणटाले. पळयात तुमचें बरें जातलें जाल्यार तुमी दुसऱ्यांचेंय बरें चिंतूंक जाय. पळय मारिना मामी कांय घारावना. शेजाऱ्यान त्रास जाता जाल्यार बरें न्हय न्हू. ताका लागून आमी तो मार कातरून उडोवया न्हय. वय कातरल्यार बरें. एकदम बरो विचार. देवानूच तुमचें आयकलें. देव तुमकां फेलीच करूं. मागता तें दोनया
तुजीच कशी जाल्यार तांकां फावो आय म्हाका कितें जाता दिसता ताका कांयच वायट जायना हांवें म्हटलां न्हू फुडें ताका शॉक आयलो काय केन्ना ताका कितें जालें भावार्थान लागतल्यार देव केन्नाच साणिना दोतोराक फोन करता हॅलो हॅलो डॉक्टर हांव कॅन्डल उलयतां भियेना काय केनात मारिनान तूं येवन खोला पडला भियेना काय केनात हांव रोखडोच येता काळजाक धीर घे डोंट वरी हांव रोखडोच पावना केन्नाय ताका अशें केन्ना जातालें ना फादर ते पयलेच फावट ताका अशें जालां भियेनाका भावार्थ धरतल्यार देव केन्नाच साणिना खंय आसा मरिना भितर आसा दोनया ताका कांयच वायट करिनाका तुजी मोजो ताका फावो कर तुज्या आमोणीक रक्तान ताका धूव तोळ मरिनान कांयच जावना न्ही तो बरें आसा न्ही भियेना काय केनात तुका एक बरी गोड हुशाराची खबर आसा हुशार कांयची खबर होय मरिना आवय जावची आसा What a pleasant surprise! आयज हांव इतलो हुशार म्हज्या जिवितांत केन्नाच हुशार जाल्ला तितलो मरिना तूं जाणा दोतोरान कितें सांगलां पळय तें तूं आवयपणाच्या भेसार आसा तूं आर्गा तुका जेजू बरें तर केनात येता हांव मरिना हांवें तुका जी मेडिसीन दिल्या तूं बरे भाशेन घे आनी आपल्या जिवाचो बरोकूय दा फादर येता जायते पेशंट पळय आमी संवसारान जियेतना जायते बरें करूंक जाता आयज तुमी म्हजें आयकलें आनी देवान तुमचें आयकलें शिमा पेद्रू आनी ताचे सांगातली रातभर नुस्तें मारून तोकले जेजू तांचो भावाक फिरायलो तुमी निराशी जाता तेन्ना जेजूचेरूच खोल भावाक धरात मागण्यान वेळ सारात दर आयतारा मिसाक वसात शेजार सामाराचे त्रास लो करात आनी तेन्नाच देव तुमचेय कोश लो करता बाबा मोगडा दारुणाईन आपल्या पुताक कुर्सार मोडूंक सोदलोल्यांक कांयच वायट मागूंक ना पुताक मेलो तो पळोवन तिका दूख जालीच आसतली पूण कोणाचोच गुन्यांव तिणें करूंक ना न्हय म्हणून तुजेरूय शीण करूंक ना तुजी कुशी तिणें मानून घेतली आमच्या जिवितांत दारुणाईन वागतल्या मनशांक बरें मागूंक आनी अशें तुज्या आदारान तांची नवसवणी जावंक आनी सगल्यांक बरेपण मेळूंक तुजो आदार आनी तुजो सांगात Dukhi
जेजूच्या खुर्साशीन ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. जेजूच्या आवयन आपल्या पुताक जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी सांगात दिलो. जेन्ना जेजू खुर्साची वाट चलतालो तेन्ना ती थंय उबी आसली. जेन्ना जेजू खुर्सार मरता तेन्ना ताका लागींच ती आसा. आनी आतां तिचो एकलोच पूत कोश्ट वळवळे सोसून खुर्सार मरतोच ताका वेंगोंक ती खुर्सा मुळी उबी आसा. जेजूक तिणें आपल्या कुसवान संभोवलो, जल्म दिलो, वाडयलो आनी आतां खुर्सार प्राण सोडतोच ताका निमाणे पावटी तिणें आपले वेंगेन घेतलो.
जान इंडियन आर्मी मुणगे फौजेन आपली भरती करूंक येता तुका खबर आसा न्हू म्हाका जाणीन जातली कशी 2 वर्सां फाटीं सांगलेली आयज आनी तेची फॉर्मेलिटीज करपाक हांव वावुरतालो पूण सुजी ही खबर तुवें म्हाका केन्नाच म्हणोंक नाय जिजस जावन आसा आमचो एकलोच आपूर बायेचो पूत आंगोण्यांनी ताका मागून घेतलेलो आनी थंयूच आतां आमचे सोशिलो पयस जाता सुजे तो एक देशाचो झुजारी जावंक येता आनी तूं ताका वगोच रावलाय अगो मारिया ती जावन आसा ताची खोशी आमी ताका फोर्स करूंक ना आनी तांच्या जिवितांत कितें करूंक जाय तांकां कोत्या दिवंक जाय ते आमी आराम खावना हॉटेल जाल्यार कितें बरें आनी कितें वायट तें खावंक गरजेचें होय बाबा स्वत उलयलें तूं म्हाका जेवण जावपाची खोशी आसा ते म्हाका आपणे आसा वय बाबा स्वस्त तुगेले तुका जेवण जावपाक खोशी आसा न्हू अशें म्हाका तुगेली मामी सांगताली पूण बरो करून तुज्या जिवाचो विदास कर होय एलिझाबेथ आंटी पूण हांव जेवण जातलो म्हणटच म्हाका आमची देशाची राखण करूंक पडटली आनी तातूंत म्हाका म्हाजो जीव दिवंक वचून पडटलो आनी तें करूंक हांव फाटीं सरचो ना ना बाबा अशें उलयना काय हे बरें उलोवन म्हजे खालसाक तूं बालक दवरना काय तुका तुजो फुडार आसा तूं आमचो एकलोच पूत की मामी तूं सितीर जायना काय हांव देशाची राखण करूंक वयता म्हणटच तुजी राखण करतलो न्हय कितलो शाणो म्हाजो पूत पीक अशें भात आमच्या देशाचें जेवण आसा म्हूण आमी सामके सुरक्षीत आसा पूण बाबा हे बागेंतलो तूं एकूच कळो आनी तूंच आमचे सोशिलो पयस जाताय वय मारिया हांव जाणा ह्या वेळार तुका कित भोगत तें कित्याक हांवूय एक आवय आनी म्हजो एकलोच पूत आनी म्हजो एकलो पूत पाद्री जाला फादर साबी जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें आपूण सेमिनारीन वच म्हणून तेन्ना म्हाका कितूच दूख भोगून कित्याक तो म्हजो एकलोच पूत हे खुशाल हांव वचूंक ना कित्याक पाद्री म्हणल्यार एक देवाचो मर्यादी आनी पाद्रीचे आपोवणें म्हणल्यार एका घोराब्याक व्हड देणें हांव आयज कितून खोशी होय आंटी फादर साहेब जावन आसा एक बरो पाद्री एक बरो मिशनार बरें तर तुमी उलयात हांव म्हाजी तयारी करून येता होय म्हाजो सायो जावन आसा एक बरो मिशनार पाद्री परतेची तो सेवा करता आमच्या जेजून आमच्या पासत जायते त्याग केले आनी आमचे सोडवणे पासत तो खुर्सार पासून मेलो पूण तो गोंयतीवंत जालो आमचो पूत जवान जातोच एलिझाबेथ तुजो पूत पाद्री जावन तुयी एक्सपिरियन्स जालें न्हय वय हांव एकसुरी जाली खरें
मस्जिदा मोडून उडयतात. आसूं दी आंटी, म्हाका म्हजी मजुरी देव दितलो. बरें तर मामा पापा म्हज्या पासून तुमी मागात. आंटी म्हाजो सावेक म्हजो रेका दी. सी यू डॅड, सी यू मॉम. ना बाबा, तूं तर एक स्पोर्ट्समॅन जाल्लो जाल्यार तूं व्हडलो करोडपती जावपाचो आनी तेशेल्यांकूच ते क्रुटांनी जोडू दिताय. आसूं दी आंटी, हांव वयता. जुजे, आतां आमी दोगांय एकसुरी पडली. आमचो पूत गेलो. येना काय मारिया, आमचो पूत एका बऱ्या वावरा पासत गेलो. समाजाचे सेवे खातीर गेला आनी तो जवान जातो परत येता तेन्ना तेका आमी काजार करची. कितें? ह्या काळान आमकां सून येतली? कोण जाणा ती सून आनी आमचे गाली धुवन. आगो मारिया, अशें नेगेटीव कित्याक चिंता? मनान मुळो सदांच बरें हाडचें. बरें हाडल्यार बरें जाता आनी वायट हाडल्यार वायट जाता. चल आमी तेच. अशेंच सबार वर्सां भरतात. पूण एक जवान जान एका म्हयन्याची रजा घेवन घरा येता आनी ताका परत अर्जंट कॉल येवन परत फौजेन वेचें पडटा. उपरांत ताका LOC लायन ऑफ कंट्रोल आमचे इंडियेच्या बॉर्डराचेर पोस्टींग येता आनी तो थंयसर वेता. अशें दीस म्हयने सरोन वर्सां सोंपतात. पूण एक दीस पासून ताचो उगडास करिनासतना ताचो आवय बापूय दीस सारूंक जायना. थोडे फावटी पुताचे चिंतून रडोंक लागतात. फकत पुताच्या मोगाक आशेतात आनी एक दीस अशें घडटा. म्हजो पूत एक जवान जावन एक ऑफिसर जाला. हांव खूब खोशी आनी थोड्याच तेंपान तो घरा येतलो. उपरांत आमी ताचे काजार करतली. ओ मारिया, कशें आसा गो? वता गो घरांत? यो यो, हांव मगेर केल्यार मॅसेज WhatsApp करताले. कितें? WhatsApp करताले? तो फोनूच घेयना. बिजी आसतलो. ह्या दिसांनी तो झुजान आसा. ताका लागून हांव तेका मॅसेज WhatsApp करताली. कितें? WhatsApp करूं कितें माल पडले तरी? ताणें पणसा घरे बाहारल्या कितें? अगो, WhatsApp न्हय, WhatsApp. तें तुका समजचें ना. तुवें मोबायलांनी केन्ना हातीन दवरलाय की ना कोण जाणा. ट्रिंग ट्रिंग. हॅलो. ट्रिंग ट्रिंग. हॅलो माय. हॅलो बाबा, केशें आसा रे तूं? बरें आसा मरे? माय, हांव बरो आसा. तुका स्क्रिनाचेर दिसना? कसो दिसता तुका? बाप म्हजो बरो दिसता. अरे बारीक जाला मरे तूं. काय खायना. खंय हा रे तूं? घरा केन्ना येतलो? तुजी म्हाका उमशीक लागवल्या. खंय हा रे? माय, सद्याक हांव काश्मीराक आसा. आमचे मिशनार कांय पाद्री हांगासर बोडवेक आयले आसात. पूण हांगासर पाकिस्तान आनी इंडिये मदें झूज चलता. आमचे पासत माग हें झूज बेगीनूच सोंपल्यार पुरो म्हूण. सायबा बोगोस. झू सायबा, ते बरे आसल्या पुरो. तेसो म्हगेलो पुतूय थिंगा पाद्री बरोबर गेलोलो आसा. हॅलो. 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 वो आनी फोन कसलो? कित्याक तो व्हडलो फोन? तुका तो ऑपरेट करून घेता? आगो मारिया, तूं म्हणटाले न्हू हांवें केदो हातीन दवरलो काय म्हणून.
तेन्ना तेणे जागून म्हणून म्हाका व्हिडिओ कॉल केलोले आनी IMOचेर ह्या हेचेर म्हाका म्हजो पूर दिसता स्क्रिनाचेर. कितें तुका फोन ऑपरेट करूंक येता? आगो तुवें मोबायल आतांच वयलो आसतलो. हांवें असले मोबायल कितून पयल्या तूं कित खबर आसा? म्हजो पूत फादर साबियो ह्या मिशनार पाद्री बरोबर काश्मीराक गेल्लो आसा आनी ती थंय गैर चलता इंडियेक आनी पाकिस्तान मदें. तांकां कांय जायना जाल्यार पुरो. सुसे कितें जालें? कितें तूं वगत आसाय? मारिया हांव बाजारात गेल्ले कडेन म्हाका बॅड न्यूज मेळ्ळो. बॅड न्यूज? होय, आमचे जवान भारताचे जवान युद्धान जायते जखमी जाल्यात आनी जायते जाण मरून पावल्यात आनी तांची मोडी तांच्या गांवघरां धाडून दिल्यात. अशें घडों नजो. म्हजो पूत जीसस बाबा. मारिया तूं अशें कित्याक रडटाय? ताका कांय जावचें ना. तो बरो आसतलो. येदे वेल्यार म्हज्या पुताची जिससाची जखमी जालेली खूण आनी सगळीच रोगदान भरलेली खूण म्हज्या दोळ्याचेर येता. म्हजो पूत देवाची सेवा आनी देवाची लागवड करूंक गेलो. आगो मारिया अशें कित्याक रडटा? देवा लागीं माग ताका वायटा विघ्नाचो निवारण देव जावन आसा उमेदार. अशेंच 4-5 दीस सोदता. जुझे आनी मारिया कोंतिनी दीस सारतात. आपल्या पुताची कांयच खबर ना म्हूण दीस रात रडटात. इंडिया आनी पाकिस्ताना मदें झूज चलता म्हूण ती आपल्या पुताचें चिंतून रडटात. तांकां तांच्या पुताची जिजसाची खबर कोणूच दिना. आयज कितले दीस जाले म्हज्या पुताची कांयच खबर ना. दुनिया तूं सिंगर राख आनी सांबाळ. ओ मारिया केशें आसा गो? कितें खबर मेवल्या गो तुज्या पुताची? कांयच खबर ना. तुका तरी तुज्या पुताची कितें खबर मेवल्या? ना गो, तो फोनाचेर उलयलो तितलोच आनी कांयच खबर ना. सुजान आगो घरा आसा कूड आसा पूण मन हांगाना. हाडलेल्याचें मन घरा कडेन म्हूण इतगत जालें म्हजें. हात आनी पांय आसा पूण चलना. बेजो आसा तोय चलना. हांव कितें करूं? हॅलो, हे जुझे मेंडोजा हाचे घर? कोण? इन्स्पेक्टर? होय होय, तें म्हजें घर. जुझे मेंडोजाचें घर. कितें जालें इन्स्पेक्टर? काल जा दीर्घे तुजो पूत इंडियन आर्मीन एक जवान कसो भावुरतालो. होय इन्स्पेक्टर, म्हज्या पुताक कितें जालां? तो पाकिस्तान आनी इंडियेमध्ये झुजान तो सोंपलो. आय एम सो सॉरी फॉर युअर लॉस. तेजे म्हणे हे कोणी भायर आसा. ना म्हजो पूत जिजस अशें घडों नजो. बाबा म्हज्या बाबा मजूता केशें आसा रे? तूं तेगेले मोळे हाडून गेलोलो? म्हजो पूत म्हाका जाणून गेलो. म्हजो मोडगा म्हजो आपूरबायेचो पूत एक मारतीर जालो. एक मोरचे बसून मेलो. हांव जाणा आंटी, तुजो पूत तुका उणें जालो म्हणून. हांवें तुज्या पुता बसत कांयच करून घडलें ना. आय एम सॉरी. होय फादर, म्हजो पूत एक मारतीर मेलो.
ह्या देशा पासलोच मेलो पूण ह्या देशान ताका कितें भाव केले कांयच ना फाराक फार आनी पडयो अंकल रडो नाकाय तुज्या पुताक ताच्या वावराची मजुरी देव झेरो दितलो आयज तुमचो पूत वैकुंठान आसा आसतलो फादर आमचो एकलोच अपुरबायेचो पूत तो ह्या चित्राचें नॉनल मारात जेजूचे रोग साक्षी कूड मारयेन आपले वेंगेन घेवन आसात तुमचो पूत तरी देशाक झगडटालो म्हणून दुस्मानांनी तिका जिवेशी मारलो पूण जेजूचो कसलो गुन्हाव नासतना तेका ही सजा कित्याक जेजू म्हणटा ओजे म्हजे हांवें तुका कसलेंय वायट दिल्या वा कसलेय त्रास दिल्या म्हाका जबाब दी होय जेजू निरपराधी आसलो आनी म्हजोय पूत निरपराधी होय आयज जेजू भाशेन दुसऱ्या पासत मारपीर मेलो काय बरो भुरगो फुलतो बोंगो बागीत उलो पूण फुलच्या टायमारूच नाच जालो आमचो पूत आमकां ना जालो खरो पूण हे जाण आसा फळ आमी केलेल्या त्यागाचे देवाक जाय जाल्ली गोश्ट आमकां केन्नाच मेळना देवान जें कितें आमच्या नशिबान निर्मिलां तें आमकां भोगूंकूच जाय सायबीण माईन जायते भोगला ना जायत तिणेन आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दिलो आयज आमी तेच सायबीण मायची देख घेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरुया मारिया काकुतीची जोर ती मनान धरुया आमी त्या जोडटे वाटी बरी जावया जे दुसऱ्यांक उसवाट दिवन ती आपुणूच लासान काबार जाता तेच परी आमचो जिजस तो दुसऱ्यांची सेवा करून देशाची राखण करूंक तो आपूण मेलो पूण एक उगडास धरात आमी जें कितें दुसऱ्यांक बरें करता तें केन्नाच निर्फळ वचना देव झेरून आमकां आमची मजुरी दितलो कित्याक देव मनशाक केन्नाच साडिना बाबा मोगळा जेजूचे दुखीस्त मायन आपल्या पुताच्या काळजाच्यो दुखी कोती आनी बळबळे मोगान सोंसल्या तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक गोपून दिवन तुजो मोग तुवें आमकां दाखयलो मोगळा जेजू आमचें बरें चिंतून बगोर दुसऱ्यांचें बरें चिंतून कोणाकूच आमी चिकटून रावना जावंक आमकां शिकय हाचे उपरांत आतिमस्त्याच्या झुजेक हाणें जेजूची कूड व्हरून पिलाता कडेन मागली निकोदेम गोंदलोस घेवन आयलो ताणें जेजूची कूड काडून व्हेली आनी जुदेवाचे निकिपिणेचे रिती पोरमोणे पोल मोडलां ती ओलिनी गुटलायली
ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेन एक नवी समाधी आसली. तांणी जेजूक थंय घातलो. मामी तू जाणा मामी हांव पास जालो. हांव एसएससी एग्जाम पास जालो. होय मामी. आनी तू जाणा मामी म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळां. कितें डिस्टिंक्शन? तें आनी कोण रे? मोगान पडलो कितें रे? मामी तू आगे डिस्टिंक्शन म्हणल्यार एका चेडवाचें नांव पूण डिस्टिंक्शन म्हणल्यार हांवूच मार्क्सांनी पास जालो. आनीक मामी दुसरी खोशेची खबर म्हणल्यार हांव पाद्री जावन सेमिनारी करता. कितें पाद्री जावन आसा? तूं कितें उलयताय? तू जावन आसा म्हजो एकलोच पूत. तुज्या शिवाय म्हाका कोणूच ना आनी तूं पाद्री जावन गेलोय सगळ्याक म्हाका कोण पळयतलो? ना तूं पाद्री जावन वेचो ना. मामी ती दोंगरा वयली झाडां कोण शिकता जाय? उड्याक आतां कोण पावता जाय? देवूच न्हय मामी. तो दोस देव तुज्या आदाराक पावता. तूं म्हज्या रस्त्यार वाडबोडीचो फातर कित्याक तरी जाता? ओ शेली ओ कशी आसात गो? आसात गो बरी. गोट्यो कित्याक मारल्यो गो? आमचो एल्वीस बाबा पास जालो कितें? हय पास जालो तो. पोर बी रे बाबा तुका कितें मेळलें गो ताका? डिक्टेशन? शाखेर मावशे डिक्टेशन न्हय पूण डिस्टिंक्शन. आमकां रे बाबा खूंय शिकोवप आहा. तुमचें नशीब तुमकां शिकोवप मेळलें. पूण आतांची कांय भुरगीं मातशी शिकलीं जाल्यार व्हडलीं सजमतात. वाटेर मेवलीं जाल्यार जाप पासून दिनात. तूं तसो जायना काय रे बाबा? ना मावशे. मावशे हांव पाद्री जावन सेमिनारीक वयता. देवाचें बेसांव तुजेर पडों रे बाबा. तूं पाद्री जाताय हांव खूब खोशी. तुज्या की तूं कुशाल जावन कसलो फायदो? म्हाका खोशी ना ताका पाद्री करूं. कितें उलयताय गो? पाद्री म्हणटकूच तें कुशाल जावंक जाय आसलें. पाद्री म्हणटकूच व्हडलें नांव. म्हज्या पुताक जाल्यार व्हडे कशें पाद्री करतली आमी पूण तो काजार जावन फुल्ला. कोण मुगो तो ताका काजार? म्हाका नाका तो काजार जालोलो. काजार जावन आदार खंयचो? काजार जावन तो बायलेचोच जातालो. सून येतली आनी सून घालतली म्हजेर म्हूण. आगो शेली कोर गो तुज्या पुताक पाद्री? कोर गो तुज्या पुताक काजार? मामी रावा बेश्टीच कित्याक झगडटात? जागे मावशे आयज तुजी मामी मेळी काजार जाल्यार भितरूच तुज्या संवसारान झोलमान देखून जावन दी तुज्या पुताक काजार. तूं बेश्टीच हाडकोळी कित्याक हाडटाय? तेच परी मामी एका पाद्री तुमचे रेस्पेर केलेले म्हणटूच तुमी काजार जावन पावले आनी हांव तुमच्या घराकडे जल्माक पावलो. म्हणटूच जावन दी म्हाका एक पाद्री कारण म्हाका पाद्रीपणाचें आवडणें आसा देखून. होय बाबा तूं सांगताय तें सारकें. आतां जाल्यार हांव तयार आसा म्हज्या पुताक काजार करूं. पूण हांव तयार ना म्हज्या पुताक पाद्री करूं. मामी ह्या वेळार सायबिणीचे दोळ्या मुखार तिणेन आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक लागून कितें कितें केलें ना जाय. तिणेन आपली परवां करिनासतना आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक आख्या संवसाराक दिलो. मनीस जेन्ना जल्माक येता तेन्ना एक कार्य घेवन येतो जें कार्य जोड एकल्याक शांती पावलो. होय बाबा तूं सांगताय तें सारकें. तुज्या उतरांनी सोत आसा.
आयज आसलेलो मनीस फाल्यां ना. वच बाबा, पाद्री जावप वच. हांव राजी आसा. म्हाका जाय तूं जेजूच्या मळ्यान वचून काम करूं आनी तूं जेजूची खबर सगळ्या संवसाराक करतलो. आमी तुका चड आनी चड देव बरें करूं. म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. सोडवणाची दुखी सहाय तुझ्या काळजाच्यो दुखी कोती आनी बडबडे तुवें मनशाचे सोडवणे खातीर पेटयली. बाबा, तुवें तुज्या एकट्याच पुताक ह्या संवसारांत बपून दिवन तुजो मोग तुवें आमकां दाखयलो. आमच्या जिवितांत एकसूरपण निराशीपण येता तेन्ना मारये भाशेन तुजी कुशीक राजी जावंक आनी परवशान भरलेली मनशां आमकां कोण. सगळ्यांक तुमकां ही धर्मीक दाखोवन तशेंच ताचेर आदारून आमी दवरलेली दाखोवन तुमी शांततायेन पळयल्ले पासत तुमकां आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. हो आख्खो ह्यो 7 दुखी तयार करूंक फादर मिलाग्रीस बारी वावुरला. ताका सांगात केल्ल्या डिकन वॉरन तशेंच डायरेक्शन केल्ल्या जॉनी फेर्नांडीस हांकां आमी दिनवासता. तशेंच एक्टर्स आनी मागीर ह्यो सगळे प्रॉप्स तयार करूंक हांगासरूच तयार केल्यात ते सगळे प्रॉप्स तयार करपाक आदार दितल्या म्युजिशन्स
बिजरेची आनी माचयेची वेवस्था करतल्यांक सावंडाची वेवस्था करतल्यांक आमी दिनवासता आनी मोगाड भाव भयणीनो तुमचो सहकार तुमचे आसणे आमच्या ह्या कलाकारांक एक्टींग करूंक उमेद हाडली त्या खातीर तुमच्या आसण्या पासत तुमकांय आमी दिनवाशी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं देव बरी राखी